नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य हे कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टम म्हणटना आमकां उडगास येवचे स्नायू, हाड आणि गांठी. हे मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टमान तो कसले समस्या येतना आम्ही वैद्यालय वतना डॉक्टर कसं म्हळ्यार वखदां वटोवची फिजिओथेरपी कोरका म्हणून. हे फिजिओथेरपी म्हळ्यार कसले, हाजे गरज कितले आसा आनी हाजे निमित्त जेवचे फायदो कसले म्हणून आम्ही आजी आमगेले आयचे उपाख्यानां पळया. आम्ही आजी आरोग्य भाग्याचे 8वे 40 उपाख्यानांत चयन केले विषय स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी. ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आमगेले संगात आसाची कोड्यालाचे प्रसिद्ध फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर पी चैत्रा भट हानी. मॅडम तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर पी चैत्रा भट हानी बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी आणि मास्टर्स ऑफ फिजिओथेरपी निट्टे युनिव्हर्सिटीन फावो करून प्रस्तुत कोड्यालाचे फादर मुलर्स कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीन तो असिस्टंट प्रोफेसर जावन तांगेले सेव दिता आसाची. तशीच हांगेले स्पेशलायझेशन मस्क्युलोस्केलेटल अँड स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी जालेले कारण हानी अनेक एथलीट्स आणि मॅरेथॉनाचे खास फिजिओथेरपिस्ट जावन आसाची. तशीची हांकां फिजिओथेरपीचे राजमोहन मेमोरियल अवॉर्ड मेळ्ळेले आसा. डॉक्टर चैत्रा आता आमगेल्या हे लोकांक आमी फिजिओथेरपी म्हणटना जन चढते लेखता कसं म्हळ्यार फिजिओथेरपी म्हळ्यार एक मालिश करचे म्हणून. या कसले एक कशीच एक मालिश केली कुलटे समजता म्हणून एक जनाले एक मनांत आसा. जाल्यार विज्ञानाप्रमाणे या सायंटिफिकली फिजिओथेरपी म्हळ्यार कसं. फिजिओथेरपी म्हळ्यार तुम्ही म्हणलेले म्हणकेची मालिश म्हणू येना. मालिश एक खाल एक ब्रांच म्हळ्यार सान एक टॉपिक म्हणून. सो फिजिओथेरपी आता सांगता जाल्यार हिस्ट्री मस्त आसा. त्या हिपोक्रेट्स ग्रीकांतल्यान स्टार्ट जालेले म्हणटाची, लॅटिनांतल्यान म्हणटाची. सो नॉर्मली आमी कन्सिडर करची म्हळ्यार हिपोक्रेट्सतल्यान म्हणून. ग्रीकांतल्यान तांणी येवन तांणी एक टर्म दिला सो नेचर हिलिंग म्हणून. तशी मस्त नमने टर्म्स येता. सो त्यात नंतर त्या बीसीन त्या टायमार स्टार्ट जालेले कारणांतर त्यात नंतर एक्सरसाइज दिवचे स्टार्ट जाल्ल्या. पुरा जनांक एक्सरसाइज कळूंक स्टार्ट जाल्या. आता अर्थात आमगे फिजिओथेरपी म्हणून एक नावांतर जाल्ला, पुरा जनांक कळला फिजिओथेरपी म्हणून. पूण जाल्यार फिजिओथेरपी म्हळ्यार तुमी सांगेल म्हणजे मसाज म्हणून एक रॉंग कॉन्सेप्ट येता तशें. मेनली आता फिजिओथेरपी म्हळ्यार कसला म्हणका जाल्यार फिजिओथेरपी एक्सरसाइज म्हणून येतं. एक नवे नमने एक्सरसाइज तांचे एक मेडिसिन आम्ही विंगड मेडिसिन दिनाची. सो एक्सरसाइज निमित्तच आमगेले एक मेडिसिन. सो आम्ही रिहॅबिलिटेट म्हणटाचे. रिहॅबिलिटेट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुमकां तांतू प्रिव्हेन्शन येयल्या तुमकां आम्ही डिजीज कसले इंजुरी जावन आसा पुरो, कसले एक डिसऑर्डर डिजीज जावन आसा पुरो तांकां आमी ट्रीट करचे. ट्रीट न्हयशी आमी मुखार तांकां प्रॉब्लेम जायना तशी तावे पळोवचे. सो बेसिकली एक्सरसाइज डील करचे कसल्याक म्हळ्यार आमी मुखार सुनतानी बॅक टू वर्क वचका, फुडल्या म्हणके जावका, इंडिपेंडेंट जावका म्हणून त्या पुरा फंक्शनली स्ट्रक्चरली इव्हॅल्युएट करून ताका म्हणजे फिजिओथेरपी म्हणून. म्हळ्यार फिजिओथेरपी म्हळ्यार मालिश मात्र नाही, तांत व्यायामय आसा आणि वखद नक्तीलेची तुम्ही ट्रीट करचे म्हणून म्हणचे. म्हळ्यार एक्सरसाइजा निमित्ताची ट्रीट करचे. कोणाक कसले समस्या असल्यार ताका समाधान दिवन वापस त्या समस्या येना तशी पळोवन घेवची काम तुमगेले म्हणून म्हणचे. आता फिजिओथेरपी म्हणटना हांत मस्त विभाग आसा म्हणून हांव आयकलें. कसं पुरा विभाग आसा. फिजिओथेरपी म्हळ्यार मस्त ब्रांचेस आसा. ब्रांचेस म्हळ्यार स्पेशालिटी म्हणून स्पेशलायझेशन्स म्हणून म्हणटाचे. स्पेशलायझेशन्स म्हणटाना तुमकां ऑर्थो म्हण आसता, मस्क्युलोस्केलेटल आनी स्पोर्ट्स ओट्टू कंबायन जावन येता. ते म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक लाख आसता म्हणून. बट ऑर्थो म्हणटाना आमी नॉर्मल जनरल पॉप्युलेशना दिवचे. तांके गांठी दुखी आसा पुरो, फाटी दुखी आसा पुरो, गळा दुखी मस्त नमने प्रॉब्लेम्स येता. सो जनरल पॉप्युलेशना पांया मुळा दुखी
पुरा म्हणून स्पोर्ट्स बेसिकली म्हणताना स्पोर्ट्स ऍथलेट्स साक पुरा दिवच्या त्यांची इंजुरी जायना तशी पळोवच्या एक इंजुरी जाल्लेला हेल्दी एथलेट्स अशाक पुरो म्हणजे प्रॉब्लेम जावन असो का म्हणून सो त्या स्पोर्ट्स रिलेटेड मागीर तदनंतर येवच्या पिडियाट्रिक्स म्हणता चेल्डूवाल रिलेटेड त्या एक पिडियाट्रिक्स जिडियाट्रिक्स म्हणून येता म्हळ्यार मांताऱ्यांक पुरा पळोवच्या त्या विंगड स्पेशल वय मागीर न्यूरो म्हणून येता न्यूरो स्पेशालिटी म्हळ्यार तांकां एक ट्रॉमॅटिक ब्रेन इंजुरी जावन अशें पुरो स्पायनल कॉर्ड इंजुरी म्हळ्यार पॅरालिटीक पेशंट पॅरालिसीस जालेले तांकां पुरा दिवचे न्यूरो स्पेशालिटी दिवची त्या पुरा मागीर आपास तदनंतर तुमगेल तशी पिडियाट्रिक न्यूरो जाले कार्डिओ रेस्पिरेटरी म्हणून म्हणटा म्हळ्यार तुमगेल हार्ट रिलेटेड कसले प्रॉब्लेम असो रेस्पिरेटरी म्हळ्यार तुमगेल लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लेम असो एक अस्थमा जावन अशें पुरो COPD म्हणटा म्हळ्यार तुमकां ब्रीथ करू प्रॉब्लेम सो तशी मस्त स्पेशलायझेशन असता आता नवे पळोवचे गेल्यार एर्गोनॉमिक्स म्हण म्हणटाचे एर्गोनॉमिक्स म्हळ्यार कम्युनिटी म्हण बेसिकली म्हणटाचे कम्युनिटी म्हळ्यार जनरल पॉप्युलेशना वचून करचे एर्गोनॉमिक्स म्हळ्यार नॉर्मली तुमगेले कंप्युटराली काम आतांची पुरा फास्ट फॉरवर्ड जाल्ले निमित्त टेक्नॉलॉजी मस्त आसा सो कंप्युटरारी लॅपटॉपारी काम जाल्ले निमित्त डेस्कटॉप वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स तांगेल पुरा पोस्चर एनालिसिस कोर फिजिओ ताक एक स्पेसिफिक प्रॉब्लेम फिजिओ म्हळ्यार पुरा जन एक लाख जावक म्हणना पुरा डेस्कटॉप वर्कर ग्रुप करून पुरा एक लाख जावक म्हणना तांगेल पर्टिक्युलरली स्पेसिफिक कसं प्रॉब्लेम आसा ताजी रीती दिव सो मस्त ब्रांचेस आसा बट डेव्हलप्ड कंट्रीजांतू एक ब्रांच आसा बट इंडियान तू पळोवचे गेल्यार आमी न्यूरो कार्डिओ रेस्पिरेटरी ऑर्थो मागीर पिडियाट्रिक्स त्या पुरा मात्र म्हणून लेखू येता जिडियाट्रिक्स मात्र म्हणून लेखू येता त्याची आता कालांतुले आमगेले युवकांक या क्रीडांतू मस्त तरणाट्यांक मस्त क्रीडांतू आसक्त आशिल्ले निमित्त आमी आजी स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी चे चुनाव केला म्हळ्यार आमी आयच्यो ह्या उपाख्यानांतू स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी विशीं उलोवचार आसाची आता स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी म्हण येतना हे हांकां क्रीडाळूक या क्रीडापटूक मात्र जावक जाल तसले एक फिजिओथेरपी दिवं तुमी वय स्पोर्ट्स म्हण म्हणटाना कोण स्पोर्ट्स खेळटा त्या खंयचेय स्पोर्ट्स अशा पुरो म्हळ्यार नमुनांतर स्पोर्ट्स आसा खंयचेय स्पोर्ट्स अशा पुरो या तुमगेल प्रोफेशनल या रेक्रिएशनल म्हळ्यार तुमकां मध्ये गेम्स आयल्या या कॉम्पिटिशन्स आयल्या तदान मात खेळटाची जन सो ताका रेक्रिएशनल म्हणचे प्रोफेशनल म्हळ्यार आमी इंडियन प्लेयर्स पळयला फुटबॉल बास्केट तांणी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी म्हळ्यार ताजे प्रोटोकॉल चेंज जावन आसता जनरल पॉप्युलेशना दिवचे जायना सो असेसमेंट तांगेल विंगड आसता बिकॉज तांगेल मसल बिल्ड तशी आसता फिजिक तशी आसता तांगेल सो ताजे निमित्त स्पोर्ट्स म्हणटाना एथलेट्साक दिवचे बेसिकली बट तुमी अपस्तान म्हणल्यार म्हणजे प्रिकॉशनरी वे आसता ट्रीट करची तशी वे आसता आता एक सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी या टिश्यू इंजुरी म्हणल्यार कसले आणि कसं नमनेच पुरा टिश्यू इंजुरी जावचे साध्य वय फर्स्ट आमी टिश्यू कसला म्हण लेखू का टिश्यू म्हळ्यार बॉडीन तू नमुनांतर आसा आतां बोन्स अशा पुरो म्हळ्यार हार्ड तुमगेल जॉइंट पुरो नमने टिश्यूची बट टिश्यू म्हळ्यार एक ग्रुप सेल म्हण म्हणटाची सेल्स ग्रुप त्या कोशाचे ग्रुप टिश्यू म्हण म्हणटाची सो टिश्यून तो नमुनांतर टिश्यू आसा स्किनान तो एक टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू म्हण म्हणटाची कनेक्टिव्ह टिश्यूज म्हण म्हणटा म्हळ्यार तुमगेल मांस पुरा आयले तांतू सो विंगड नमने टिश्यूज असता एपिथेलियल म्हणजे स्किन रिलेटेड पुरा मांसा रिलेटेड पुरा एक ऑर्गन्स टिश्यू ऑर्गन्स आर रिलेटेड नमुनांतर ऑर्गन्स असता ताजी टिश्यूज म्हण म्हणटाची सो तांत तपास टिश्यून ते एक डिवाइड करून या केल्यार आमी सॉफ्ट हार्ड म्हण डिवाइड करताची म्हळ्यार त्या कळूक खंयची टिश्यू तुमगेल प्रॉब्लेम जाल्ला म्हण कळूक सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू म्हण एक्झाम्पल दिवक जाल्यार सॉफ्ट टिश्यून तो पुरा आयला तुमगेला मांस आयला एक लिगमेंट्स म्हण म्हणटाची लिगमेंट्स आयला सो तुमगेल मजल आयला त्या परत सॉफ्ट अंत आयला हार्ड म्हणटाना तुमगे हार्ड कशी आसता म्हण हार्डाचे जॉइंटाचे ताका पुरा हार्ड टिश्यू म्हण म्हणटाची म्हळ्यार आपण घट्ट हार्ड टिश्यू म्हण म्हणटा सॉफ्ट टिश्यू म्हळ्यार मसल फ्लेक्सिबिलिटी असता त्या पुरा आता इंजुरी
या तांकां कसले घाय जातना कसं नामनेच पुरा इंजुरी जावचे साध्य आसा. स्पोर्ट्स तूं पळोवचें गेल्यार घाय म्हूण म्हणल्यार त्या एक फस्टाचे मेन म्हळ्यार प्रॉब्लेम म्हूण येता. कसलेय नमने स्पोर्ट्स खेळल्यार एक एब्रेशन आतां तुमगेल्या स्लायडान दाखयता एब्रेशन्स मागीर तुगेल लॅसिरेशन्स म्हणजे मस्त नमने उंड आसता ते गाय जावचे. एब्रेशन म्हणजे जोर्न वच्चे म्हणटाचे. जोर्न वच्चे म्हळ्यार ते स्किन मात्र वायटचे पील जावन वता. आमी नॉर्मली सान आसतना तुला खेळटाना पळय पोवण ते रफ सर्फेसान तूं लागून स्किन जोर्न वच्चे ताका एब्रेशन्स म्हूण म्हणटाचे. मागीर तुमगे लॅसिरेशन्स म्हूण म्हणटाची. लॅसिरेशन कसं म्हळ्यार एक डीप उंड तो गुतार डीप वता स्किनातुल्यान डीप टिश्यू तार वता. बट मागीर अनेक येवचे इन्सिशन म्हणून. सो तांत आमकां पळोवचें गेल्यार कंपेर करूं गेल्यार लॅसिरेशनाक तुमगेल बॉर्डर आसना म्हळ्यार डीप एक कट जाता तुमकां एक कसले एक डीप शार्प नाईफ जो कसले तुल्यान कट जाता मात्र बॉर्डर आसना करेक्ट. इन्सिशन म्हळ्यार बेसिकली सर्जिकल इन्सिशन करनाचे ताका करेक्ट गाय घालचे बॉर्डर आसता. त्यावेळी पळोवचे आमी स्पोर्ट्सान तूं पळयताची एक तसले स्पोर्ट्स आसता म्हळ्यार तुमगेल्या स्पोर्ट्स खेळटाना जावं म्हणा ट्रेनिंग करताना जाता एक पाटी. सो त्या पुरा उंड म्हूण म्हणटाची बेसिकली आमी ताका ट्रीट करताची रगत येवची ताका उंड म्हणचे. आता आमगेल्या स्लायडान दाखयले प्रमाणे स्पोर्ट्स इंजुरीज क्लासिफिकेशन म्हणून दिला म्हळ्यार हाजी अर्थ कसो जाला. स्पोर्ट्स इंजुरीन तूं आमी क्लासिफाय म्हळ्यार कशी तांकां डिवायड करताची म्हणून. आतां स्लायडान पळोवचें गेल्यार एक्यूट आनी ओवर यूज म्हूण घालां. एक्यूट म्हूण म्हळ्यार क्लासिफाय करतना तांणी मस्त बेजिसार क्लासिफाय करताची. एक म्हळ्यार तुमगेले टायमा प्रकार म्हळ्यार केदान जाल्लेली इंजुरी केदान जाल्लेली कितले वर्स तुल्यान जावन आसा पुरो म्हणून. त्या एक्यूट म्हळ्यार सडन जावची इंजुरी म्हळ्यार तुमकां कसले खेळटाना कसले कॉलायड जावन मात्ते लागून एकल्याला पाय अनेकल्याल हात लागून तशी कॉलायड जावची इंजुरी सडन जावचे. कॉलायड जावका म्हणना सो त्या एक्यूट म्हणजे सडन जावचे. ओवर यूज म्हळ्यार एक नमने क्रॉनिक म्हणटा मेडिकल टर्मान. ओवर यूज म्हळ्यार ओवर द पिरियड म्हळ्यार तुमकां एक पाटी जाल्लेला ताजे वयर प्रेशर पोवून वर्षांतर तुम्ही कसले ट्रीटमेंट घेयनी या ट्रीटमेंट केल्ले तुमगेले प्रोटोकॉल समस्येना ताद नंतर वेळ पावना स्ट्रेस पोवून तुमगेले बोनान तुज्यो ताजे निमित्त जावचे ताका ओवर यूज म्हूण म्हणटाची. सो एक्यूट आनी ओवर यूज म्हणलेले प्रकार एक्यूटान वापस तुमकां डिवायड करता जाल्यार डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट म्हणटाची. डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट म्हळ्यार तांचे हांव म्हणलेले प्रकार सडन जावचे एक डायरेक्ट तुमगेले हिट जावचे. इनडायरेक्ट म्हळ्यार तुमकां खंयकी एक इम्पॅक्ट जावन आसता प्रॉब्लेम तुमकां खंयकी जाता. म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल तुमी एक पोडो वत्तस म्हण जाल्यार तुमकां पोडच्याक एक तुमी बॅलन्स करून वताची तशी पळयताची तेन्ना तुमी हात एक उरवून घेतल्यार सो हांग इम्पॅक्ट नॉर्मली तुमगेले रफ सर्फेसाक आसता पुरो लागून आसता पुरो बट तुमकां हांगा कसले इंजुरी जायना. इंजुरी जावचे शोल्डर ताजे निमित्त शोल्डर डिस्लोकेट जावन आसता पुरो. सो त्या पुरो येताना तुमगेल्या एक्यूटान सडन जावचे त्या तशी सडन जावचे हाका तुमी तशी दोन विभाग सांगले. आता सॉफ्ट टिश्यू म्हणून तुम्ही म्हणले सॉफ्ट टिश्यून तो कसं नमनेचे पुरा हे घास जावचो साध्य आसा. सॉफ्ट टिश्यू म्हूण म्हणटाना तांचे मस्त नमने येयला. सॉफ्ट टिश्यू कसला म्हूण म्हणला माम्स जावो तुमगेला लिगमेंट्स जावो तुमगेला मागीर कॅप्सूल्स मस्त पुरो आसा. सो लिगमेंट कसला म्हूण फस्टाक हांव म्हणका जाल्यार बोनातुल्यान बोना कनेक्शन जावचे हड्डातुल्यान हड्डाक म्हूण म्हणटाचे कनेक्शन लिगमेंट. त्या लिगमेंटार कसं एक फंक्शन म्हळ्यार कसं ताजी इम्पॉर्टन्स म्हूण म्हळ्यार हड्डातुल्यान हड्ड एक हाड तुल्यान आनीक हाड कनेक्ट करता जाल्यार ताका एक स्टेबिलिटी जावका म्हळ्यार तुमगे कसले ऍक्टिव्हिटी करतना एक बॅलन्स जावका गट्टी आसूका म्हणून. एक तुमगे लिगमेंट टेर जाव जाल्यार त्या हड्डान तुमगेले बॅलन्स चुकता या तुमकां बॅलन्स इश्यू आसता स्टेबिलिटी आसना. सो ते बेसिकली लिगमेंटाचे काम. सो आनी वापस कार्टिलेज म्हण येता. कार्टिलेज म्हण म्हळ्यार तुमकां आतां नी एक्झाम्पल दिवं जाल्यार एक बोनातुल्यान मुळाक एक पाया गांठी वयर तापर आसचे बोनातुल्यान मुळा कार्टिलेज म्हूण म्हणटा कवरिंग म्हळ्यार दोन्ही हाडा मध्ये अशे दोन्ही हाडा मध्ये गश्टून वयतना तशें बोना आनी बोना मध्ये आसचे कवर करूं गश्टून म्हळ्यार तुमकां कसले मुवमेंट करतना फ्रिक्शन चड जाता तर बोना रब जायना तशी ते कार्टिलेज एक आसून प्रिव्हेंट करता. सो त्या एक प्रॉब्लेम त्या कसले भितून गेल्यार त्या तुमगेले कसले पिंदून गेल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता. सो सॉफ्ट टिश्यू
म्हणताना या पुरा साध्यत सो कॉमन मोस्ट कसला म्हणून आम्ही पळयत अनेक एक टेंडन म्हणून एक असतं. टेंडन म्हणून असं टेंडन म्हळ्यार तुमगेल मांस पळयताना तुमगेल्या मध्य एक बेल्ली म्हण म्हणताची बेल्ली म्हळ्यार आम्ही पॉट म्हण म्हणचे मांसाक एक पॉट साचिता एक सो बेल्ली म्हळ्यार ते सॉफ्ट असतं मस्त सो ते बेल्ली तुला ना तुमगेले बोना कनेक्ट मांस बोना कनेक्ट जाता म्हणजे हड्डा कनेक्ट जाताना ते एक टेंडन म्हण येतं म्हणजे मांसा तुला ना टेंडन येऊचे टेंडन डायरेक्ट वचून तुमगेला हड्डा कनेक्ट जाता म्हळ्यार स्नायू अनिक हड्डाक कनेक्ट करचे टेंडन हड्डाक कनेक्ट करचे लिगमेंट म्हणजे टेंडन थोडे गट्टी आशिल्ली मेळटा तुमकां खंयची मुवमेंट करतना ताका थोडी फ्लेक्सिबिलिटी एक स्ट्रेंथ मस्त असता म्हणून तशी सो एक स्प्रेन म्हण आता मी पळोवच्या गेल्यार पाय उळकुच्या म्हणटाचे तांची कॉमन टाइप्स म्हण घाला सॉफ्ट टिश्यू स्प्रेन म्हळ्यार चढते जावचे अँकल स्प्रेन म्हळ्यार कसला म्हण फर्स्ट पळोवच्या गेल्यार स्प्रेन जावचे केन्नाय लिगमेंटाक विंगड खंयच्याकय जाल्यार स्प्रेन म्हणची लिगमेंट आता हांव म्हणलें पळय बोनांतल्यान बोना ताक जाल्यार मात्र स्प्रेन म्हणचे आतां स्पोर्ट्स पॉप्युलेशन चढते जावचे म्हळ्यार अँकल स्प्रेन म्हणून सो तुम्ही तो ते दवेक आनी तू पळोवन नशा पुरो सो ते ग्रेड्स दिला सो हांतूय जाले ग्रेड्स आम्ही एसेस करताना खंयची ग्रेड आरियो असं कितले वायट जाला म्हणून सो ग्रेड 1 म्हणून पळोवच्या गेल्यार तुमकां खाल एक स्ट्रेच जाता ते लिगमेंट म्हळ्यार तुमगेले कितले लेंथ आसता ताच्या पेक्षा चड जाता ग्रेड 2 म्हळ्यार तुमगे एक सान टेर जाता म्हळ्यार कितले टेर जाता म्हणून फुल्ल कंप्लीट जे ना थोडे तांतूल फायबर्स टेर जाता आणि ग्रेड 3 म्हळ्यार फुल्ल कंप्लीट टेर जाता म्हणून येता तशाल्यार या अँकल स्प्रेन मस्त कॉमन या जाल्यार पडसान मेट्ट देऊन जागृत जाऊ का म्हणटाची सो तांची या पुरा कडेन जाता आसता जनरल पॉप्युलेशन पळोवच्या गेल्यार चड कॉमन या स्पोर्ट्सान आमी खेळची तशी आशिल्ली न्ही बॉडी वेट पुरा तुमगेल्या अँकलार पडलेली निमित्त लिगमेंट मस्त इंजूर जाता म्हण बट चढते हांव मनशा गेल्यार मिडियल म्हळ्यार मध्य सायडा लिगमेंट आस सायडाकय लिगमेंट आस चढते जेवचे आमगेले सायडा लिगमेंटाक म्हळ्यार आमगेले पोजिशन्स फूट दवरचे पाय दवरचे पोजिशन आमगेले तशें आशिल्ले निमित्त आमी सायडाक एक प्रेशर घालताना साइड लिगमेंट मस्त इंजूर जाता म्हणून हक्का समाधान म्हळ्यार हाजी प्रॉब्लेम सॉल्व करची तुम्ही मुखार सांगता की नाही मुखार या सांगता वय ओके तशीच तुम्ही चिके फुडे अंत सांगले एक अँकल आजेवचे लिगमेंट आजेवच्याक स्ट्रेन म्हणजे तशें लिगमेंट आजेवचे स्प्रेन अनेक स्ट्रेन म्हण आसा तांची जनाक कन्फ्युजन तांची स्प्रेन कसला स्ट्रेन कसला इजिली तुम्ही पळोवचे गेल्यार स्ट्रेन टी येता म्हळ्यार तुमगेले टेंडन्स आजेवचे मजल आजेवचे म्हण लेखीन स्प्रेन लिगमेंट आजेवचे स्ट्रेन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुमगेले मांस आजेवचे या तुमगेल्या टेंडन आजेवचे म्हण म्हणला सो तांतूय तुमगेला एक टेर जेवच्याक साध्यता आसा म्हळ्यार कसले गेम खेळोवची फोर्स तुमगेला तितले चड आसले एक्यूट म्हणटाना तांची प्रॉब्लेम फोर्स तुमगेली इतली चड आस की नॉर्मल आमगेले रेजिस्टन्स आसता बॉडीन तू म्हळ्यार ते एक शक्ती आसता एक फोर्स घेवच्याक त्या ताकद कशी चड आमगेले फोर्स भायरच्यान येतस की आमकां ते घेवच्याक साध्यता ना सो फोर्स चड प्रेशर पडलेले निमित्त परत जावचे टेर म्हणून सो ताका स्ट्रेन म्हण म्हणटाची सो वैरी फोटो घालेल नॉर्मल मजल म्हण आसा म्हळ्यार मांस नॉर्मल आसतना तशी दिसता सेकंड एक्यूट मायोफेशियल इंजुरी म्हळ्यार तुमकां इंजुरी जाल्ले कुडले आपासाक ग्रेड्स आसा इंजुरी कितली जाल्ला म्हण ताका एक ग्रेड्स आसा इंजुरी जाल्ले कुडले एक पाटी स्वेलिंग जाता भितरीचे मांसाचे ब्रेक जाता फायबर्स तांतूल म्हळ्यार एक टिश्यू आसा तांतूल कंप्लीटली ब्रेक जायश ना अर्द ब्रेक जावन अशा पुरो मायक्रो मायनर या म्हण येता सो तशी ग्रेड घाल्ला सो ग्रेड 1 म्हळ्यार अशी आपासता काही स्ट्रेच ग्रेड 2 म्हळ्यार मायनर टेर जावच्या पुरो ग्रेड 3 म्हळ्यार कंप्लीट टेर जावच्या पुरो म्हण सो मेन हांतू कसं आमी लेखो म्हळ्यार मजल टेर पुरो जाता आमकां हिलिंग मस्त आमी कष्ट आसा आनी हील करच्याक मस्त आमी एक रेस्ट घेवका म्हणून म्हळ्यार मध्य ताजे एक प्रोटोकॉल आसा ते घेवका म्हण एकय तुमकां कसं म्हळ्यार त्या पिक्चरां दाखयले प्रकार म्हणजे त्या लास्ट पिक्चर एक दवेस आस पळय ते स्कार टिश्यू म्हण सम हिलिंग जाय न्ही त्या म्हणून सो त्या करूनच जे म्हण वैर पिक्चरांत सो त्या टेर जाल्ले प्रकार एसेस करून कितले जाल्ला म्हणून ताजे प्रकार तुम्ही ट्रीटमेंट
लिगमेंट दिला जाल्यार सो ह्या कंट्युजन म्हणून आनीक एक पिक्चर दिसपल ते हँड इन हँड वता म्हळ्यार तुमकां नॉर्मली तुम मजल टेर जेता आनी चडते साध्य तस पळोवच्याक म्हळ्यार मजल टेर जावचेची तितली फोर्स आना नॉर्मली जाल्यार मजल तितली वगी टेर जायना बिकॉज मजला तितली शक्ती आसा लिगमेंट टेर जावच्या पुरो बट मजल टेर तितले वगी जायना सो मजल टेर जाता म्हळ्यार तितले ग्रेडान जाता की फोर्स तितले प्रेशरान डायरेक्ट हिट जाता की तुमकां निड जालेले तुमकां एक पिक्चर नीळ झालेल्या रगत गटी जावन वय म्हळ्यार कसं जाता म्हळ्यार हिट जाल्ले प्रकार भितरच्या आमी मजल कॅपिलरीज पुरो म्हण पळय ब्लड वेजल्स म्हण म्हणटा पळय रगत पुरा या वेजल सो त्या कसं जाता म्हळ्यार ब्रेक जाता थंय मायनर ब्रेक जाल्या निमित्त ते स्किना पशी भायर येना मांसा पशी मांसा पशी भायर येता थंयच एक क्लॉट असे जाता स्किना पशी भायर येना ताका कॉन्ट्युजन्स म्हण म्हणटा निळ जावच्या आता तांतूच ते एक पळय ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 म्हण दाखयला त्या टेनिस खेळतल जना जावची नाही ताका म्हण नाही त्या एक टेनिस चेडते पळयता टेनिस खेळ म्हळ्यार तुमगेल काफ मजल इज अ सेकंड हार्ट म्हण म्हणटाची आमगेल ह्युमन बॉडीन फर्स्ट हार्ट आमकां गोतस सेकंड हार्ट काफ मजलाची म्हण बिकॉज काफ पंपिंग मेन अगत्य आमकां बिकॉज आमगेल काफ पंप जायना जाल्यार तुमगेल नॉर्मली रगत हार्टा वचना म्हण सो तुमगेल आर्टरीज आनी वेन्स म्हण आसता आर्टरीज म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तुमकां ऑक्सिजनेटेड ब्लड पास करता वेन्स म्हळ्यार तुमगेल डिऑक्सिजन म्हळ्यार तुमगेले तांत ऑक्सिजन आसना बी सो काफ मेन चडते जाता म्हण येता तावळी तुम्ही सांगली कसं म्हळ्यार ओपन वुंड म्हण आसा म्हळ्यार रगत आयल्यार वुंड म्हळ्यार रगत आयल्यार म्हण हांतू कितली विभाग आसा तांतूय मस्त नमने आसा तुमकां स्पोर्ट्स पॉप्युलेशन घेवची जाल्यार आपास सांगील तावळ सांगील म्हणजे एब्रेशन म्हण आसता लॅसिरेशन्स म्हण आसता मेडिकल टर्म्स येता त्या कितले डीप जाला वुंड तुमी कितले तोग्गू गेला त्या कसं पुरा टिश्यू भायर आयला शीर्ण वच्चे सो रफ सर्फेस तुमगे लागून ताका शीर्ण वच्चे रगत येवच्या पुरो स्किन थोडे पील जावन अशा पुरो सो त्या प्र मायनर कंपॅरेटिव्हली त्या मायनर सो आम्ही ऍज अ फिजिओ आमकां कसं अगत्य म्हळ्यार ऑन फील्ड या पर जाताना कसले साध्य तस या पिक्चरा प्रकार कसले साध्य तस खेळताना जेव्हा म्हणा ट्रेनिंग करताना जाता सो आम्ही कशी ताका ट्रीट करची म्हळ्यार ताका फर्स्ट मायनर असल्यार एसेप्टिक प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवन क्लीन करून वुंड ताका स्वॅब पुरा स्वॅबांच्यान दुखून क्लीन करून आता आमी डेटॉल पुरा घालून करता तशीच एसेप्टिक प्रिकॉशनरीन तू क्लीन करता तांची तुमकां वयर पळोवप अशा पुरो क्रश इंजुरी मागीर तुमगेले लॅसिरेशन एवल्शन प्रमाण लॅसिरेशन म्हळ्यार डीप तार वता तुमगेले ते स्किन ते एक स्क्वेअर बॉक्स असे दिसता पळय ताका स्किन ते सो तुम्ही डीप तितले भितर तार गेला म्हण तेदान आमी कसले करूं जायना मेन एसेप्टिक प्रिकॉशनरी ट्रीट कोर येता बट ताद नंतर ऑन फील्ड जेव्हा कसले असो आमी डॉक्टरला मेडिकल टीमा वचून डॉक्टर पेटोवका जाता म्हण ताची फर्स्ट चित्रांत एम्प्युटेशन कट्ट जावन गेला कट्ट जावन वता म्हण तशी बॉट कट्ट जावन वता कुडको जावन गेला म्हण तशी सो ताकाय तांची बट तुमगे ब्लिडींग असल्यार ब्लिडींग मात स्टॉप कोर येतविना ताद नंतर आमी एक बँडेज घाल न्हू म्हळ्यार कंप्रेशन कोरका जाता ताजे सो ब्लिडींग स्टॉप कोरका जाल्यार आमकां थोडे कंप्रेशन्स कोरका जाता त्या टायपारी सो आमगेले नमुनांतर कंप्रेशन बँडेजेस पुरो आसा तांतू कंप्रेशन कोरून नेक्स्ट स्टेप आमी मेडिकल टीमान एमर्जन्सी तांकां पेटोवका जाता एवल्शन म्हळ्यार तांची आपास स्किन तुमगेले पील जेवची न्हयशी तुमगेले भायरच्यान तुमगेले मांसू एक डीप गेल्यार तुमगेले भायर म्हळ्यार कनेक्शन जाल्यार भायर येवचे तितलेच ताका एवल्शन म्हण म्हणचे ते चडते पळोवचे मेळना बट फोर्स तितलेशे जनांक मात्र मेळटा क्रश इंजुरी म्हण नेक्स्ट म्हण म्हळ्यार कसले जेव लागून पुरा पुड्डी जावन वच्चे म्हण भितर सो क्रश इंजुरी म्हण आमी नॉर्मल जनरल पॉप्युलेशन जाल्यार क्रश इंजुरी केदान जेवचे म्हळ्यार तुमी एक्सिडेंटान जावच्या पुरो एक कोब्बा ज्युसान तू पळय मशीनान तू हातात मस्त इन्सिडेंट आसा सो तांत तुजे फुल्ल पुडी तांत तुमकां कसं पार्ट काही म्हण कळना सो त्या पुरो जेवचे साध्यत असताना दोन पंक्चर म्हळ्यार सुगी पंचर म्हळ्यार तितले जायना तुमकां तितले डीप वचना तुमगेले स्किन एपिडमिस लेयरान तू वचून ते ऑब्लिक जावन येता म्हळ्यार तुमकां खाल एक वयच्यान गायत कांटू लागल्यार कोंबले कांट्या पशी चड म्हण येता कसले ज्यो तुमकां स्पोर्ट्स ऑन फिल्डा कसले लागून ताका तुमी प्रिकॉशन आमी घेवन कोर येता म्हण आता तुम्ही या सांगताना सांगले रगत ब्लिडिंग जेतना रगत येताना रक्तस्राव जेतना तुम्ही ते रबयताची म्हण
आम्ही आता आमकां साधारण एक रांदपान कसले सिंतनगी कांतितनगी घाय जाता वय तेन्ना आमी अशें कोन्न पडटा घाया वयरीची एक अवंगल गट्टी धोर न्हू रगत राबयताची तशीच करूं साध्य घेवन तशी कोरका जनता बिकॉज आमी कंप्रेस करचे म्हणटा म्हळ्यार नॉर्मल फुल्ल टाईट घालून हें करूं जायना बिकॉज एसेप्टिकान आमी क्लीन करून पुरा टाईट घाल्यार आमी सर्क्युलेशनय दिवचे सोणाची सो न्यूट्रिएंट आपास पास जायना तितले करूं काही नज बट आमी नॉर्मली तुमकां एक गॅप अशी तशी तुमकां कंप्रेस करचे म्हळ्यार एक स्वॅब घेवन जो नॉर्मली कंप्रेस कोर येता बिकॉज तुमगेले ब्लिडींग बेसिकली स्टॉप जावका एक तुमी मेन आयस दवर येता सो आयस दवरून तुमगेले ब्लिडींग ते स्टॉप जाता आयसान तुम्ही मस्त एक फिजियोलॉजी आसा आयस दवरशाका ताजे निमित्त तुम्ही कोर येता म्हणून वय हे म्हळ्यार कशें सो सॉफ्ट जेल्ले तुमी आता हार्ड म्हण हार्ड टिश्यू म्हणटाना तुमी गट्टी कितले आसा म्हण ताजे वयर बेजिसार त्या क्लासिफाय केला हार्ड टिश्यू म्हळ्यार हार्ड जेवो एक जॉइंट जेवो ताका पुरा हार्ड टिश्यू म्हणटाचे सो हांतू पळोवचे गेले कॉमन मोस्ट जनरल वय स्पोर्ट्सान तू जेले फ्रॅक्चर एक डिस्लोकेशन म्हण येता त्या फर्स्ट पिक्चरान तू फ्रॅक्चर जेलेले दिसता सेकंडान तू डिस्लोकेशन जेलेले दिसता फ्रॅक्चर म्हणटाना फ्रॅक्चरान तुमी मस्त टाइप्स म्हण येता तेका साना सिंपल फ्रॅक्चर जावन अशा पुरो तांकां एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रॅक्चर जावन अशा पुरो म्हळ्यार तुमगेले स्पोर्ट्स कसले खेळटाना आमकां सांगू जायना खंयची नमने फ्रॅक्चर जाता सिंपल म्हळ्यार पास आसता एक टाइप्स ट्रान्सफर्स म्हण आसा म्हळ्यार तुमगेले एक बोन एक दिग बोन असल्यार हार्ड असल्यार कशी कट जाला वैरी तो कुडकू जावन आसता ताका ट्रान्सफर्स म्हणटा ऑब्लिक स्पायरल म्हणटा स्पायरल म्हणटा नॉर्मली तुमकां गेम खेळताना जावची नाही ट्विस्ट आनी टर्न तसल गेम खेळताना जावचे ते ऑब्लिक म्हळ्यार तुमकां ऑब्लिक रितीरी येता ते स्पायरल रितीरी तुमगेले फ्रॅक्चर जावन येता सो त्या पुरा जाताना कसं कोर येता म्हळ्यार तुमकां विंगड एक पाटी कसं जाता तसले केसेस जालेले आसा फ्रॅक्चर जावचे मायनर बट आमी पोझिशन चेंज करून तांकां एक हॉस्पिटला पेटयता ताजे निमित्त जावचे कम्युनिटेड म्हळ्यार पुरा चड पुडी खंय तुमकां कसं बॉर्डर म्हण कळना सो जाल्ले सिंपल बट केल्ले आमी त्या मागीर म्हण तशी सो फ्रॅक्चर जाता मेन आमी कसं पळयता म्हळ्यार तुमी कशी पोझिशन कोण तांकां व्हरताची म्हणटा आतां तांणी व्हरतसाची सो कशी तांकां पोझिशन कोण कशी जाला त्यांची रितीर तांकां हॉस्पिटल व्हरका जाता थंय तुमकां ऑन फील्ड कसले ती करूं जायना तो एमर्जन्सीन तू तुमकां व्हरका जाता म्हूण आतां चेडवान जाल्यार खेळटना फ्रॅक्चरान जाल्यार तांणी अशी एक गट्टी अवंगले बांदताची आंगस जोग अशी गट्टी बांदताची मागीर डॉक्टरला व्हरताची अशी करून सम म्हळ्यार ते कंप्रेशन करूयात तांकां एक तांचे प्रोटोकॉल्स आसा फुल्ल तुमी बांदून व्हरू जायना कंप्रेस करून तुमकां पूड पुरो आमी ते रुलर पुरो यूज करून स्केल पुरो म्हणटा आशिल्ले तर तशी स्ट्रेट दवरून तुमगेले पांयाची तुमगेले एल्बोन तू जाल्ली म्हण लेकल्यार तुमकां ते स्ट्रेट पोझिशन खंयची पोझिशनार तुमकां जाल्ला पळय फ्रॅक्चर तांच्या पोझिशनार दवरका विना आतां बेंट पोझिशन जाल्यार स्ट्रेट करून व्हरू जायना सो तांच्या पोझिशनार व्हरचे कंप्रेशन घाल येतं बट फुल्ल टाईट कंप्रेशन्स घालचे आम्ही रेकमेंड करनाची सो त्या दवरून त्या पोझिशनार वेल्ल्यार एक तशीच आतां पळयल्यार मॅरेथॉनात धांवचे एक जनाक आतां भारी इश्टाचे त्या तरणाट्यांक प्रति एकले तांकां भारी उत्साहित जावन वताची प्रति म्हयन म्हणलेली अशी मॅरेथॉन आसा जाल्यार ताका जाता म्हळ्यार मॅरेथॉना म्हणून धांवतांची जाल्यार हेर दीस तांकां आंगा सगळे दुखी जावन एक 4 दीस रज घेताची तशें आसतना एक मॅरेथॉना वचका जाल्यार कसं पुरो तयार करका फर्स्ट मॅरेथॉना म्हणटाना तांची हांव मुखारच्यान स्लायड आसता तांतू ताजे बेजिसार बिकॉज ते कॉमन इंजुरी जावन गेला आतां जनाक तितले म्हळ्यार नॉलेज ना मॅरेथॉन म्हणटाना फर्स्ट कसं म्हळ्यार तुमी वॉर्म अप मेन करका म्हण जनरल पॉप्युलेशनाक सांगचे जाल्यार वॉर्म अप मेन करका तुमी कशी तुमी मुखारसून खेळू वता पळय ताचे पेशी फुडें तुमी कसं वॉर्म अप करताची बिकॉज मॅरेथॉन म्हणटा तुमगे लेग मजल्स पुरो यूज जाता काफ पुरो यूज जाता सो फर्स्ट तांकां एक वॉर्म अप करून तुमगेले ब्लड थोडे हीट जावचे तशें करून तुमगेले पुरा कार्डिओ पुरो तांतू हार्ट रेट पुरो थोडे नॉर्मल वय चड जावन नॉर्मल लेवलान तुका मेंटेन जाता बिकॉज एक्सरसाइज करूंक एक रेडी जावन आसता मागीर तुमी मॅरेथॉन लॉंग रनान तू कोर येता म्हणून ताद नंतर तरीची मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितली तुम्ही धावला म्हण न्ही धांवन तर तुम्ही कसं करताची म्हण तुम्ही म्हणले रितीर येता
2-3 दीस दूख आसता वय. म्हण त्या कशी अशी म्हळ्यार तुमी मॅरेथॉन जातरी आमी नॉर्मल येवन पुरो जाल्या म्हण न्हिदताची त्या करूनच म्हळ्यार वॉर्म अप कितले अगत्य की मॅरेथॉन कितले तुमकां अगत्य की त्यानंतर कूल डाऊन तितले अगत्य म्हण बिकॉज तुम्ही खेळताना पुरा म्हळ्यार मॅरेथॉन धांवताना पुरा माम्स ओटूची तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट जालेले निमित्त म्हळ्यार पुरा ओटूची ऍक्टिवेट जालेले निमित्त त्या ऍक्टिवेट स्टेजारी असता सो रिलॅक्स करना तुम्ही तशी न्हिदताय सो एक नमने फॉर एक्झाम्पल रबर बँड घेतल्यार एक लेंथ असता ताका सो आमी ते तांडून तांडून कॉन्ट्रॅक्ट करताचे त्यानंतर तुमकां स्ट्रेचिंग अगत्य एक तुमगेले ते लेंथ तपास येना म्हण तशी माम्साकय तशीची कूल डाऊन अगत्य कूल डाऊन कोरून तुमकां रेस्ट मेळटा थोडे मागीर रेस्ट केल्यार तुमकां डोम्स ताका नेक्स्ट दिवस जेवचे ताका डोम्स म्हणटाचे डिलेड ऑनसेट ऑफ मजल सोरनेस म्हळ्यार सोर जावन आसता मजल दुखी जावन आसता म्हणून त्या तुमी थोडे प्रिव्हेंट करूं येता म्हण येता आता या मॅरेथॉना वचका म्हण जाल्यार म्हळ्यार काही एक एक्सरसाइज व्यायाम करनातील मनशाने वचची वयता की नाही केन्नाय अशी ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ व्यायाम करून मागीर ताण चमकले लायक केन्ना एक्सरसाइज कोरून व्यायाम कोरून म्हळ्यार तुमगेले फिटनेस मेंटेन कोरून तांणी चमकले लायक म्हण येता बिकॉज कंपॅरिटिव्हली तुम्ही पळोवचे गेल्यार कोण एक्सरसाइज करून तांगेले फिजिक्स समना म्हळ्यार तुमगे अलायनमेंट एक पटी सम आसना तांणी बिनी चमकल्यारी धांवच्या जाता तांकां बट आपास म्हळ्यार म्हणजे ओव्हर यूज इंजुरी साध्य येता चड आसा म्हणून ओव्हर यूज कसं जाता म्हळ्यार मुखार स्लाइड आसता त्या चढते या गल्ला बिकॉज मस्त जनाक कोण नासता पुरा रनिंग धांवता जॉगिंग म्हण धांवताची सो लॉंग डिस्टन्स मॅरेथॉन म्हळ्यार फर्स्टाक आमी फोटो पळोवचे गेल्यार रनर्स नी म्हळ्यार तोग्ग आसा रनर्स नी म्हण कसं म्हळ्यार तुमगेले अँटिरियर एक गांठ आसना येद्राच्यान गांठीक दुखी म्हण म्हणटाची सो त्या तांचे जेवचे म्हळ्यार माम्सू तुमगेले जोर न्हू आक बोन हड्डा लागून तुमकां दूख येवचे म्हणून त्या ओव्हर यूज इंजुरी ह्या पुरा जेवचे सडन जेवचे न्ही म्हळ्यार तुमी 2 वर्स तुल्यान म्हळ्यार एकच बोनांत एक हड्डांत प्रेशर घालता जेवचे इंजुरी सो ताका रनर्स नी म्हण म्हणटाची मागीर एक ACL इंजुरी म्हण आसा ह्या पुरा जेवच्यान तो पिक्चर पुरा पळोवचे गेल्यार तुमी धांवतल्याक जेवचे हेचेर ते स्पोर्ट्सांतूय जाता सो ACL इंजुरी म्हळ्यार ACL म्हळ्यार एक लिगमेंट म्हण येता अँटिरियर क्रुशिएट लिगमेंट त्यामुळे लिगमेंट कसं म्हण उरलेला क्रुशिएट म्हळ्यार क्रॉस म्हणून म्हळ्यार तुमगेले ACL जेवचे तुमगेले गंटीला लिगमेंट आसा सो तुमगेले एक जांगी आसा जांगेची बोन आणि तो पाय्या बोन क्रॉस म्हळ्यार तुमगेले क्रॉस रीती तुमकां कनेक्ट करून त्या लिगमेंट स्टेबिलिटी दिता एक जांगे बोन आणि तुमगे लेग्गा बोनाक क्रॉस ACL म्हळ्यार चडते आमी पळोवच्या वताची ACL इंजुरी म्हणून स्पोर्ट्सांतूय एक नॉर्मल पॉप्युलेशनांतूय पळोवच्या वताची तशी मागीर नेक्स्ट तुमगेले IT बँड म्हणून पुरा पळयला IT बँड म्हळ्यार त्या एक तुमगेले इंजुरीची बिकॉज तुमगेले धांवतल्या जाता म्हळ्यार तुमगेले पेल्विस कुर्टाल्या तुल्यान तुमगेले पाय्याला तार कनेक्शन आसता साइडा तुल्यान लॅटरली साइड तुल्यान कनेक्शन असताना फ्रिक्शन ते रब्ब जात वता हड्डा रब्ब जात वता ताजे निमित्त तुमकां गांठी दुखी येता आता या मॅरेथॉनात धांवतल्यान या केन्नाय जॉगिंग करतल्यान उद्दा कितली पिवक उद्दा म्हळ्यार मेन इम्पॉर्टंट फॅक्टर तुम्ही मॅरेथॉना धांवन इवन स्पोर्ट्स पॉप्युलेशन हायड्रेशन म्हण म्हणटाचे उद्दा आमी कसला पिवका म्हणची म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार नॉर्मल आमकां कळची तशी बिकॉज धांवताना तो हीट आसता स्वेट भायर वता आसता उदका अंश उणी जाता म्हणटा हुमेताची ताका डिहायड्रेशन म्हण म्हणटा डिहायड्रेट जाता बॉडी हुमेत आसतना उदका अंश उणी ताजे निमित्त एक पिवेत म्हण म्हणटाची त्या नंतर इलेक्ट्रोलाइट्स तुमगेले स्वेटा ओटू इलेक्ट्रोलाइट्स पुरा भायर वता आसता म्हण तुमगेले एक सोडियम आमगेले बॉडीन तू इलेक्ट्रोलाइट्स म्हण आसता त्यामुळे एनर्जी पुरा दिताना तुमगेले सोडियम वतल्या पोटॅशियम वतल्या सो एक नमूने मिठ्ठा अंश अंगातुल्यान वता म्हण सो त्या इलेक्ट्रोलाइट्स उणी जाताना तुमकां उद्दा मेन अगत्य कसं म्हळ्यार उद्दा पिनातल्यार तुमकां मजल स्टिफनेस जावचे डोम्स मेन कारण ताका मजल स्टिफ माम्स पुरा स्टिफ जातल्या वाउंट येतले कॉन्ट्रॅक्ट जावन आसतले सो मस्त स्ट्रेस पडता माम्सा वयरी क्रॅम्प्स ताजे निमित्त जेवचे माम्स स्ट्रेस जावन उठ्ठ जॉईन जाल्यार तुमकां चडते क्रॅम्प्स येता म्हणून म्हळ्यार चडते कंटिन्युअस तुम्ही तशी असल्यार उद्दा पियेनातले क्रॅम्प्स पुरा जेवचे साध्यता आसा तशी आमगेले एक स्लाइड आसा वॉर्म अपा विशयारी कसं गमनेच वॉर्म अप करका म्हणून
वय आम्ही स्पोर्ट्स खेळताना तर म्हणेल प्रकार स्पोर्ट्स खेळची मेन नाही स्पोर्ट्स खेळच्या ओट्टू तुम्ही या एक वॉर्म अप आणि कूल डाऊन फर्स्ट पिक्चर वॉर्म अपाचे दाखयतस सेकंड तुमगेल कूल डाऊन दाखयतस सो वॉर्म अप मेन घेते म्हणून सो वॉर्म अप ಅಂತ बेसिकली कसं म्हळ्यार तुमके एक 10 तुल्यान 15 मिनिट मात करची अर्ध घंटारी नॉर्मली आम्ही करनाची सो कूल डाऊन तितलेची एक 15 मिनिट्स तारी 15-20 मिनिट्स तारी मात्र करच्या सो आता मी स्पोर्ट्स कॅटेगरी घेता ना स्पेसिफिक स्पोर्ट म्हणून बरेला सो फर्स्ट तुम्ही खंयचे स्पोर्ट खेळोची या खंयचे गेम खेळोची फर्स्ट आम्ही कशी आम्ही इम्प्लिमेंट करता म्हळ्यार ऑन फील्ड आम्ही कशी फर्स्ट मेन इम्प्लिमेंट करची म्हळ्यार वॉर्म अप आम्ही जनरल एक स्पोर्ट्स अंत हाणू वॉर्म अप जनरली तांकां ग्रुप कोरून वॉर्म अप करे सिताची वॉर्म अप अंत कशें येता म्हळ्यार तुमगे डायनमिक स्ट्रेचेस म्हणून डायनमिक स्ट्रेचेस म्हळ्यार एक जंपिंग ऍक्टिव्हिटी जेवो एक सन थोडी जॉगिंग जेवो एक तुमगे स्ट्रेचिंग बट स्ट्रेचिंग करताना स्टॅटिक आणि डायनमिक म्हणून डायनमिक म्हळ्यार मुवमेंट तुम्ही स्ट्रेच करता करता मुवमेंट येता तांतून स्टॅटिक म्हळ्यार तुम्ही नॉर्मल स्ट्रेच मात्र करचे तो स्टॅटिक स्ट्रेच तुमगेल कूल डाऊन ಅಂತ येता डायनमिक स्ट्रेच तुमगेल वार्म अप ಅಂತ येता बट आम्ही कसं पळो का म्हळ्यार स्पेसिफिक स्पोर्ट अंतू बिकॉज स्पोर्ट्स पॉप्युलेशन म्हणून म्हणताना तुम्ही फर्स्ट जनरली तांकां एस कोनु तांगेले खंयची मांसू एक जनाक आतां 20 जन असल्यार 20 जनाक पुरा जनाक हॅमस्ट्रिंग टाईट म्हणून म्हणाची एक जना तांचो क्वाड्रिसेप्स विंगड मांसू जांगे मांसू टाईट सो तांकां एस कोनु ताजे प्रकार एक प्रोटोकॉल आम्ही ऑन फील्डाक तशी करचे प्रोटोकॉल घालून वॉर्म अप कोन स्पेसिफिक टू द स्पोर्ट करचे आम्ही वॉर्म अप म्हळ्यार तुम्ही क्रिकेटरचा विंगड वॉर्म अप असता तुमगे टेबल टेनिस विंगड वॉर्म अप आसा तशी सो जनरल वॉर्म अप दिवन तांकां एक 5-10 मिनिट त्यात नंतर बॉलर्स विंगड असता फिल्डर्स विंगड वॉर्म अप असता बॅटिंग करताला विंगड वॉर्म अप असता त्या कसं लाग म्हणून एक क्वेश्चन येतला कसं लाग म्हळ्यार बॅटिंगान तुम्ही चड यूज करचे आम्ही अप्पर लिंब म्हणटात म्हळ्यार तुमगे हाताचे शोल्डर मसल्स पुरा यूज करता खांदो नंतर कोर तुमगे रोटेशनल ऍक्टिव्हिटी चड असता सो तसल नमनी वॉर्म अप तांकां स्पेसिफिक दिताची इवन फिल्डर्स जाल्यार तुमकां साइड तांकां डाऊनचे जंप करचे साइड या करचे सो तसल वॉर्म अप शिकयताची सो बॉलर्साक अगेन तुमगेले अप्पर लिंब म्हळ्यार हाताचे पुरो वॉर्म अप इवन फीट तुमगेले फीट अंतू तुम्ही फीट दवरताना तुम्ही कशी त्या एक चेंज करता ताजी निमित्त वॉर्म अप करताची म्हण तशें आता इतली पुरा तुम्ही सांगता ना स्पोर्ट्सा विषयी अनेक आम्ही एक मुख्य जावन पळोवचें कसं म्हणल्यार शूज स्पोर्ट्सान घालता तसले शूज तांकां हे चेल्या चेडवांक त्या स्पायकाचे शू आनी मला भारी इष्ट आम्ही स्कूल आसतना कॉलेज आसतना पुरा तांकां त्या एक शूजाची एक भारी एक आश आसतशिली आनी ते स्पायक्स दाखोवन पुरा पडा म्हळ्यार इष्ट आसतशिले सो स्पोर्ट्सान हे शूज कितले इम्पॉर्टंट स्पोर्ट्स शू म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून येतं तांची तुम्ही म्हणलेले प्रकार कलर अंत वताची जन या कलरिस्ट जल्ला या एक मटेरियलिस्ट जल्ला एक म्हळ्यार एक स्टाईल आता शूआची एक शेप जल्ला सो तशी वचना तशी मेन जावन खंयचे तुम्ही एथलेट तुम्ही खंयची स्पोर्ट खेळताची ताजी नमने ताजे प्रकार स्पोर्ट्स शू म्हळ्यार दुसरे शूज एक्चुअली तुम्ही स्पोर्ट्साचे शूआ कॉन्सेप्ट गेले ते मस्त वास्ट असं म्हळ्यार ताजी वैरी मस्त टॉक उरले येतं बट एक सानरी ते सांगता म्हळ्यार ताजी कॉन्सेप्ट एक असं की तू खंयची स्पोर्ट खेळतस ताजे प्रकार शू घेवका प्लस आता एक क्रिकेटर म्हणून जाल्यार तुमकां क्रिकेटिंगाक क्रिकेट करतानाची फिल्डर्स विंगड असते एक पडी बॅटिंगाक विंगड असता बॉलर्स म्हणलेले प्रकार तांगेलो कॉन्सेप्ट कसो जाल्यार तुमगेल्या टोआन सो एक एग्जाम्पल घेवका जाल्यार तुमकां एक रनिंग तुमकां बॉलर करताना रनिंग करताना तांणी चढते टो यूज करचे या तुमगेल्या हील हातूंतल्यान तांकां एक या मेळका लिफ्ट मेळका सो तसल शू सो जनरली कॅटेगरायज करता जाल्यार एक न्यूट्रल शू म्हणून मेळटा आनी एक तुमगेले फीट प्रोनेटेड म्हणून म्हणटाचे आमी मेडिकल टर्मान प्रोनेटेड म्हणून म्हळ्यार तुमगेले स्लायडान तूं आसा वय तुमगेले सेकंड स्लायडान तूं आसा ते फूड टाइप गाइड बाय सो फर्स्ट नॉर्मल आर्च तुमगेल्या फिटाचे शेप घेतल्यार फर्स्ट नीलान तो तुमकां दिसता पळय ते नॉर्मल आर्च सेकंड हाय आर्च म्हण आसा मागीर फ्लॅट फूट म्हण आसा मेन चढते जेन्ना फ्लॅट फूट म्हण येता फ्लॅट फूट म्हळ्यार तुमगेले मिडल फुटाचे मध्येचे भाग आसा पळय फ्लॅट जावन आसता ते शेप ना पाया मूळ फ्लॅट आसता ते शेप ना तांकां तसले मोशन कंट्रोल शू जावका जाता मोशन कंट्रोल शू म्हळ्यार मध्य तुमगेला आमी फ्लॅट दवरन तुमकां म्हळ्यार ट्विस्ट जायना
तशी पळोवन घेता सो तशी तुमकां कुशन शू म्हणून मेळटा म्हळ्यार कुशन म्हळ्यार फुल्ल कुशन जावची तशी न्ही तुमकां एक फोम रिलेटेड शू बेसिकली जावका म्हण आनी स्पाइक शू म्हणटा ट्रॅका वयर परत स्पाइक शू जावका तुमगेल बैडमिंटन कोर्टा वयरी ताजे नमने एक शू ताजे नमने जावका एक कोर्ट वायड जाता सो तसं एक शू स्पोर्ट स्पेसिफिक शू म्हणून येता एक स्पोर्ट्साचे शूजाचे एक बिझनेस व्यापार करता आणि मेन कॉन्सेप्ट कसं म्हणून म्हळ्यार शू मात्र न्ही तर मेन इम्पॉर्टंट शुआ पशी चेड लेसिंग टेक्निक म्हणून आसा म्हळ्यार तुमगे लेस तुमी कशी बांदिताची सो नॉर्मली आमी बंच प्रकार बांदू जायना स्पोर्ट्सांतू ताका एक टेक्निक आसा लेसिंग कशी करताची म्हणून फॉर एक्झाम्पल आमी एक एक्झाम्पल दिवची जाल्यार तुमगेल तुमगेल येद्राचे बाग तुमकां मस्त कंप्रेस असल्यार म्हळ्यार येद्रा बाग तुमगेल फिटा प्रकारचे आमकां येद्रा बाग तुमकां सान मातशी ब्रॉड एक तशी पुरो असल्यार लेसिंग टेक्निक तांकां विंगड असता म्हळ्यार तुमगेल एक होलाचे गॅप सोडून मध्ये मात्र स्ट्रेट करून आपास क्रिस क्रॉस ताका मस्त एक टेक्निक तापास फिजिओन एसेस करून तुमकां लेसिंग पुरा शिकयतात अते सान मट्टाचे पुरा आतां म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट लेवल खेळटले नातल्या स्कुला मट्टा खेळटले पुरो आसताची ताका कोच म्हणे असता तांकां या पुरा माहिती असता की तांकां म्हळ्यार माहिती असता बट डिटेल जावन मेकॅनिक्स गोत आसना तांचे आमी ट्रेनिंग पुरा करता त्या वेळी आमी वॉर्म अप पळयला सो आमी तांगेल उठू बैसून ते एसेस करून तांकांची शिकोवन गाईड करचे मागीर तांणी तांकां ट्रेनिंग करचे जाता सो तशी लेसिंग या पुरा आमी तांकां म्हणल्यार तांकां कळू पुरो म्हळ्यार टाईट बांदूच्याक मेन जावका म्हणून एक त्या हील भायर येवन तुका इंजुरी मस्त आसता तसं जाल्लेला म्हणून तशी भारी एक महत्वाचे माहिती दिली तुम्ही म्हळ्यार शूज मात्र नाही विविध टाईप नमनेचे शू मात्र अशी नाही त्या बंचे ताची लेस बंचे कशी म्हणजे एक टेक्निक आसा दुसरेची स्पोर्ट्स आका दुसरेच नमनेचे बांदू आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें तशीची आता मी क्रिकेट जेवो म्हटल्यार असल कसले स्पोर्ट्स पळयतना तांकां मस्त नमनेचे प्रोटेक्टिव्ह हे घालता पॅड्स घालचे सेंटर पॅड घालचे ग्लव घालचे हाजी प्रगती कितली आसा हाजी पुरा अगती आसा बिकॉज तजावन तांकां एसेन्शियल एक सूट जेवचे तसं एक स्पोर्टा सूट जेवचे विंगड तांकां इक्विपमेंट्स दिवन आसताची प्रोटेक्टिव्ह स्पोर्ट्स इक्विपमेंट म्हणटा ताका आतां क्रिकेटा जाल्यार कसं मेन ग्लोव्स कसले अगत्य हेल्मेट कसले म्हळ्यार मेन जावन इंजुरी प्रिव्हेंट करूं म्हण येता म्हळ्यार डायरेक्ट तुमगेले बॉल येवन डायरेक्ट तुमगेले हिट जेवचे ना जिना ताजे निमित्त प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट मेन इम्पॉर्टंट म्हण येता तशी तुम्ही तावळी चिके फुडें हायड्रेशना विशयी उलयलेची तज्ञाचे इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी ड्रिंका विशयी उलयलेची तर ताजे बद्दल एक आमगेला एक स्लाइड आसा हायड्रेशन सप्लिमेंट्स म्हळ्यार कसं सप्लिमेंट्स म्हळ्यार तांकां नॉर्मली आतां आमी जनरल घेवचे जाल्यार प्रोटीन पावडर प्रमाण म्हणटा म्हळ्यार तशी तांकां सप्लिमेंट्स दितात आनी इलेक्ट्रोलाइट्स एनर्जी ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट सप्लिमेंट्स सो तांकां दिताची त्या मेन कसं म्हळ्यार कितले अगत्य त्या लायक की बॉडीक न्हय की म्हणून त्या एक क्वेश्चन एरायज जाता मेनली तांणी घेवच्या पुरोची ताजे पशी बेस्ट उदकांत तुमकां तावण म्हणल्यार म्हणजे उदक कसले इम्पॉर्टंट म्हणला म्हळ्यार क्रॅम्प जायना तशी तुमगेल स्टिफनेस शीर जायना सो आता मी पळोवच्या गेल्यार एनर्जी ड्रिंक आनी सप्लिमेंट अगत्य म्हणून एनर्जी ड्रिंक आनी सप्लिमेंट पळोवच्या गेल्यार तुमगेले ऑस्ट्रेलियन एक इंटिग्रिटी म्हणून एक वेबसायट आसा तांणी एक तांगेल गव्हर्नमेंटान एक हें केलेलें त्या सो त्या वेबसायटार तुमी वचून एक एनर्जी ड्रिंक खंयची एनर्जी ड्रिंक एक खंयची तुमगेल्या सप्लिमेंट्स एक घाल्ल्यारी तांतू तुमकां कितले केमिकल आसा कितले पुरो अंश आसा तांतू म्हणून तुमकां दिसता ताजे प्रकार त्या तुमगेल बॉडी सुटेबल वा बिकॉज तुमकां आत्ता घेतल्यार कळना त्या मुखार सुनू हाजी निमित्त त्या कारणांतर ते जावच्या ना सो एनर्जी ड्रिंक तितल्या इम्पॉर्टंट न्ही म्हणून सो हायड्रेशन इम्पॉर्टंट वय एनर्जी ड्रिंक खंयची घेवका खंयची नज म्हण ते आमकां कळना सुका म्हणून तशीच आता एक नवे कॉन्सेप्ट ब्लॅक वॉटर म्हणले ब्लॅक वॉटर म्हणून बारी एक फिल्म स्टार्जान जो स्पोर्ट्स स्टारान पुरो ते घेवचे पडला त्या कसं तांची आमी म्हणून अशा पुरो विराट कोहलीन ब्लॅक वॉटर पिवचे सो मेनली कसं म्हळ्यार ब्लॅक वॉटरान तुवें कसं तांची तुमी इलेक्ट्रोलाइट्स म्हण आसा ताजे अंश चड आसा अल्कलाइन आता मी नॉर्मल टॅप वॉटरान पुरो एसिडीक म्हण म्हणटा तुमी पिल्ले कुळ्यात हीट जाता म्हण म्हणटा जनरल आमी कॉन्सेप्टार सो त्या ही एसिडीक आशिल्ले कारण तुमी अल्कलाइन वॉटर पिल्ल्यारी तुमगेल बॉडीक लायक म्हण सर्क्युलेशन लायक सो ब्लॅक वॉटर आनी बेसिकली अल्कलाइन वॉटर म्हण म्हणजे अल्कलाइन मलायका अरोरा पिता भयंकर ताजी फॅशन आशिल्ले
एक राश मॉल एक बॉटल वय, जलरेजन एक वय त्या तांकां तांचे इलेक्ट्रोलाइट तांतू चड आसून आल्कलाइन उद्दा पिल्ल्यारी तुमगे फिजियोलॉजी तुमकां लाय जाता म्हणजे तांची इलेक्ट्रो सोडियम पोटॅशियम तुमकां जावचे एनर्जी कंजप्शन जावचे पुरा तुमकां त्यावेळी आम्ही घेताना अगत्य असल्या मात्र घेऊ का मात्र घेऊ घेऊ का का? म्हणून सो त्यावेळी जाल्यार तुम्ही त्या वेबसायटार पुरा घालून पळयल्यार तुमकां ब्लॅक वॉटरान तू मस्त कंपेनी पुरा आसा तुमी कितले तांतू केमिकल आसा कितले अंशू लायक आसा तांतू म्हणून तुमकां कळटा म्हळ्यार कोणी एकलो घेतस म्हणून आम्ही घेवच्या नज म्हणून म्हणचे तुम्ही तशीच चिके फूड आम्ही उलयतना पाय उळकूचे म्हणून सांगले कशी उळकता कशी लिगमेंटा इंजुरी जाता प्रमाण तुम्ही सांगले आता ताजे समस्या समाधान कशी पळोवे सो लिगमेंट इंजुरी म्हणजे प्रिकॉशन आम्ही घेवची जाल्यार आम्ही सडन प्रिकॉशन म्हणचे ताका म्हळ्यार तुमकां कसली सडनली जाल्ल्या सडनली जावच्याक आमी कशी मॅनेज करच्या म्हणून सो ताका एक प्रोटोकॉल्स असता सो आमी आमचो पिक्चरा पळोवच्या गेल्यार राईस मेथड पोलीस म्हणून बरयला सो एवरी टाइम प्रोटोकॉल्स चेंज जाता वता सो तांचो पुरा प्रोटोकॉल्स हांव घालनी सो राईस मेथड म्हळ्यार RIC तांणी डिफरन्स हें केला तांकां फुल फॉर्म R म्हळ्यार रेस्ट I म्हळ्यार आईस C कंप्रेशन E एलिवेशन म्हळ्यार तुमकां कसले जाल्ल्यार फर्स्ट ताका रेस्ट घेवका मागीर आईस दवरका त्या जाग्यार म्हळ्यार स्वेलिंग जायना तशी प्रिव्हेंट सूज जायना तशी मागीर कंप्रेस करका कंप्रेस येतांची सूज येना तशी फुल कंप्रेस करका मेनली एलिवेट करका म्हळ्यार हार्ट लेवला पशी वयर पाय वयर दवर पाय वयर दवर ह्या पुरा राईस प्रोटोकॉल्स म्हणून म्हणटा मागीर तांगेले प्राइज प्रोटोकॉल म्हळ्यार म्हळ्यार रायझाची ताजी P ऍड केल्यार प्रोटेक्शन म्हळ्यार प्रोटेक्ट करका फर्स्ट तशी पळोवचे लायक तशी पळोवची लाय मागीर पोलीस म्हणून येयला तशी प्रोटोकॉल्स चेंज जाता वता पोलिसान तांची प्रोटेक्ट ऑप्टिमल लोडिंग आईस कंप्रेशन एलिवेशन वरलेल पुरा सेम अशा पुरो ऑप्टिमल लोडिंग म्हळ्यार तांणी सांगताची एक टाइम मारी तुम्ही तितले रेस्ट दिवचे समने बिकॉज तुम्ही रेस्ट दिल्यार मागीर तांकां कळली की मांस तुमगेले वीक जाता गेला म्हणून सो तुमकां ऑप्टिमल लोडिंग म्हळ्यार तुमी केदान हाड्डा वयरी तुमकां एक प्रेशर पोडका म्हणून एगन त्या डिफरंट जाता ताजे वयरी तुमकां हें जाता म्हणून तशी अनेक एक हाजे बद्दलच अनेक स्लाइड ह्या एक मेन पीस अँड लव प्रोटोकॉल या आर्ता यूज करचे अपडेटेड वन म्हळ्यार आमी पीस अँड लव प्रोटोकॉल म्हणून येता ह्या एक न्यू अप्रोच तुमगेले सॉफ्ट इश्यू मॅनेज करता जाल्यार ट्रीट करता जाल्यार सो आपासतानी फुल फॉर्म दिला P म्हळ्यार कसले E म्हळ्यार सो सेम P म्हळ्यार प्रोटेक्शन E म्हळ्यार एलिवेशन A म्हळ्यार अवॉइड अँटी इन्फ्लेमेटरी म्हणून म्हणटाच हांतू एक कॉन्सेप्ट वरलेल पुरा सेम आसतला कंप्रेशन एज्युकेशन पुडला म्हणके हांतू त्यांनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिलेलं असतं कसं म्हळ्यार आईस पुरा दवरूनच जे म्हण तुमकां इंजुरी जाल्ली कोण आईस दवरताची तांतो एक मस्त रिसर्च पुरा करून त्यांनी आईस त्या दवरूनच जे म्हणून जाल्यार आमी एक एक जन आईस दवरतले आसाची बट आमी आपासतानी कंपेअर करताची म्हळ्यार आईस केदन दवरका केदन दवरूनच म्हळ्यार सिव्हियर जाल्यार तुम्ही दवरका की नाका ते आमी कळना सुका तितले सिव्हियर ना जाल्यार आईस अगत्य ना बट सिव्हियर जाल्यार तुमकां दवरका जाता म्हणून सो तो पीस अँड लव प्रोटोकॉलान तू त्यांची ए म्हळ्यार आईस दवरका की नाका सो ह्या प्रोटोकॉलान कसं बेसिकली ह्या पळयत म्हळ्यार लव म्हण आसा LOVE तांणी लोड ऑप्टिमिझम वॅस्क्युलरायझेशन एक्सरसाइज म्हण घाला सेम कॉन्सेप्ट लोड केदान घालका मागीर ऑप्टिमिझम मागीर वॅस्क्युलरायझेशन त्या पुरा म्हळ्यार तुमकां कितले अगत्य आसा लोड घालचे तुमगे ब्लड सर्क्युलेशन कशी एक्सरसाइज कशी सो ह्या एक प्रोटोकॉलान कसं एक म्हण येत कंपॅरिझन म्हण येत म्हळ्यार ह्या थोडे लॉंग रनाक कळटा त्यामुळे तुमकां एक्यूट सडन जाल्यार कशी ट्रीट करची सुरवे तुम्ही सांगितले कुडले कुडले जाल्यार या कोण एक स्पोर्ट्समॅन प्रोफेशनल तांकां पुरो आनी लॉंग रनान म्हळ्यार तुमकां आतां एक ट्रीट करता आनी एक पीस यूज कर येता मागीर मुखारसून तांकां रिहॅबिलिटेट करता जाल्यार क्लिनिक्स येवन तांगेले स्पोर्ट्स हाका लव प्रोटोकॉल तांतूल आशिल्ल्यार यूज कर येता बिकॉज केदान तुमकां वॅस्क्युलरायझेशन लोड पुरो यूज कर येता तशीच अनेक एक असं फील्ड मॅनेजमेंट म्हळ्यार तुम्ही थंय आता एक स्पोर्ट्स इव्हेंट जेता असं ते ग्राउंडार कोणाक कसं इंजुरी जाल्यार कसं करताची म्हणून वय त्या स्लाइडार दिसता ऑन फील्ड म्हळ्यार इमिडिएट केअर ऑफ फील्ड इंजुरी मॅनेजमेंट म्हणून सो हांगा पिक्चर दिसता पुरो ती एक थेरपिस्ट स्ट्रेचिंग करता आसता सडनली तांकां दूख येयला या सडनली तांकां क्रॅम्प येयला सो मायनर इंजुरी जाल्यार आमी ट्रीट कर येता मेन आमगेल्या कसं आमी लेखोका म्हळ्यार मायनर इंजुरी मात्र आमी ट्रीट कर येता विना मेजर इंजुरी जाल्यार आमी मेडिकल अटेन्शन मेन इंपॉर्टंट मेडिकल हाका पेटोका ACL पुरो जालेल जाल्यार सो कितले आमी इमिडिएट केअर कितले आमी ट्रीट कर येता म्हण स्ट्रेचिंग थंय जालेल जाल्यार थोडे स्ट्रेचिंग दिवया पुरो आमी आसना आमी आमगेले देश
क्रिकेट लवर जलल निमित्त आमकां ह्या आमी पळयला तक्तवळी त्यावेळेस सौरव गांगुलीक जोर जेवचे त्या फुडली कालांत तशी ह्या आमी पळयलेल्याची एक म्हळ्यार पळोवन एटलिस्ट गोत आसा तशें जाल्यार एक खंयचेय एक गेम जेतना थंय केन्ना एक फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर आसुकाची सो त्या टिमान तूं टिमा ओटूची पुरा कडेन फिजिओ वता मेडिकल टीम वता तांची फर्स्ट एड पुरो जावूक अगत्य म्हळ्यार तुमी कितले गेम खेळ्यार आमकां ते इंजुरी गोतना रिक्रिएशनलान तितली इंजुरी असेचना म्हळ्यार नॉर्मल खेळटात तितली फोर्स घालनाची आनी तांकां एक थिंकींग आसता की म्हळ्यार आमी एक इंजुरी जाल्यार आमी मुखार कसं जाल्यार आतां प्रोफेशनल आतां तशें न्ही तांणी खेळची म्हळ्यार तांकां एक ध्यान खेळून तूं आसता सो टीम वर्क म्हूण म्हणटा एक सो टिमा ओटू वचून फिजिओ मेन अगत्य सो आमकां कसले एक दिसल्यार एक कन्कशन म्हूण एक टॉपिक आसता कन्कशन म्हूण म्हणटा ना सो कसले एक दिसल्यार अनकॉन्शियस जाल्यार फिजिओन धांवका सो त्या पुरा मेन अगत्य आसता त्याची सचिन तेंडुलकराक यार टेर जाला मसल टेर जाला कितली गी जाणां क्रिकेट प्रेमीक ताची लिस्ट येगोत आसा खंय खंय कसं टेर जाला सो तांकां म्हळ्यार खेळून तांकां मागीर मॅनेज करूंक कळटा म्हळ्यार म्हाका इतली टेर जाला असल एक्सरसाइज करता म्हणून आतां तांणे आमी डिस्लोकेशन पळयलें कांत डिस्लोकेशन जाला आनी आमी जी त्या बद्दल रॉंग कॉन्सेप्ट रेकरंट डिस्लोकेशन जाल्यार म्हळ्यार एक फावट डिस्लोकेशन जाल्यार आपास साध्यत आसा कसं म्हणटा तांगेले कॅप्सूल म्हूण म्हणटा कॅप्सूल म्हळ्यार तुमगेले एक जॉयंट कवरिंग त्या फुल्ल जॉयंट कवर करून बाइंड करचे फायब्रस टिश्यू त्या म्हळ्यार गट्टी दवरचे एक सो ते कॅप्सूल ऑलरेडी तांगेले एक वीक जावन आसता म्हळ्यार डिस्लोकेट जाले सो ते इजिली भायर येता इजिली भितर वता सो तांकां डिस्लोकेट जाले रेकरंटली म्हळ्यार गडे आपास जाल्यार तांणी एक समकोर येता विना फर्स्ट टाइम डिस्लोकेट जाल्यार पुरा इवन फिजिओ जाल्यार वचून समकर नातल्यार ते थोडेशी लायक म्हण बिकॉज ताजे निमित्त मस्त इंजुरी जाल्यार साध्यत आसा आनी इंजुरी जावनूय आसता म्हणटा अत्या ग्राउंडान तो कसले एक समस्या येयल्यार एक दादल्याक आनी बायल्याक तुमी दिवचे ट्रीटमेंट सेम असते की नाही दुसरे असता ऑलमोस्ट प्रोटोकॉल वाईज पळोवचे गेल्यार म्हळ्यार तुमकां कसं ट्रीटमेंट दिवका त्या सेम आसता बिकॉज मामसू आनी पुरो मेकॅनिझम सेम बट तुमी कितले फोर्स घालता पळय कितली इंटेन्सिटी म्हूण म्हणटा ताका कितले फोर्सान तुमी करता त्या डिपेंड जाता इवन फिमेल्स कॅटेगरी म्हूण घेतल्यार एक फिमेलान आनी एक फिमेलान डिफरन्स जाता तशी मेल्सान तशी दुसरे स्पोर्ट्साक दुसरे टाईप आसता म्हळ्यार एक जनरल प्रोटोकॉल म्हूण खंयच्या ना हॉकी तसं इवन नॉर्मल टीम वर्कान तू टिमान तू घेतल्यार तुमकां मस्त एक विंगड कॉम्पोनेंट्स असता ना तुमकां ताजे प्रकार जाल्ले ट्रीटमेंट दिवका जाता एक स्पोर्ट्स म्हणटना एक नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल खेळटना तांगेल ते एक फिजिओथेरपिस्ट त्या सेम फिजिओथेरपिस्ट असते की थ्रू आउट म्हळ्यार एक मनशाल बॉडी स्ट्रक्चर कसं प्रॉब्लेम असं पुरा सेम आसता कंटिन्युअस सेम आसता बिकॉज फ्रॉम लॉंग रन तांणी तांकां पळोवन आसता मेकॅनिक्स आसता बट तुमकां विंगड फिजिओ चेंज जाता ना तांणी तांकां ते असेसमेंट पुरो केल्लेले दीव येता बिकॉज हिस्ट्री पुरो दीव येता आनी इवन असेसमेंट दीव येता हिस्ट्री म्हळ्यार तांकां कसं जाल्ला फुडें तितले प्रॉब्लेम कळटा बीन असेसमेंट मेन दिवका बिकॉज तांकां फॉलो अप करूंक इजी जाता म्हूण येता या म्हळ्यार कसं टेपिंग म्हूण म्हणचे टेपिंग टेक्निक म्हूण म्हणचे टेपिंग म्हूण म्हणटाना आतां वायडली युज्ड जनरल पॉप्युलेशनाक आमी यूज करता टेप हाका कायनेसोलॉजिकल टेपिंग म्हूण म्हणटा केटी टेप पुरो म्हणटाची सो आतां नमुनांतर टेप आयला म्हळ्यार रिजीड टेप म्हूण आसा डायनमीक टेप म्हूण आसा रिजीड म्हळ्यार तुमगेले जॉयंट्स पुरो घालचे तसले टेप डायनमीक म्हूण कायनेसोलॉजिकल टेपिंग या कायनेसोलॉजिकल टेपिंग म्हण कितें दिसता त्या डायनमीक टेपिंग बट तांतू कसं डिफरन्स म्हळ्यार थोडे फ्लेक्सिबिलिटी चड आसता ताका स्ट्रेंथ थोडे चड आसता या टेपिंग कसं म्हळ्यार तुमगेले एक बँड आसा तुमगेली इलास्टिसिटी आसता तुमी कितलेय तांदूळ येता ताका म्हळ्यार नॉर्मल तुमकां सायज इतले 4 सेंटीमीटर जो आसल्यार तुमी कितले 100% तयारी तुमकां तांदूळचे हें आसा सो तुमी टेप घाल न्हू बेसिकली तुमगेलें सर्क्युलेशन इन्क्रीज करचें स्टेबिलिटी तांकां दवरून घेवचे त्या पुरो कोर येता सो बेसिकली मस्ताक पुरो यूज करताचे तुमकां सूज आयल्यार स्वेलिंग आयल्यार टेपिंग यूज करताची बट ताजे टेक्नीक घालचे विंगड बिकॉज तांकां आमी कट्ट करून गॅप दवरताची सो स्वेलिंग आयल्यार गॅप दवरून ताका मेजर करून घालल्यार ताका लाय जाता म्हणून तशीची अनेक आसा फ्रिक्शन मसाज म्हणून
फ्रिक्शन मसाज मोबिलायझेशन ऑन फील्ड अंदू आम्ही मोबिलायझेशन जो मॅन्युप्युलेशन जो मस्त कॉन्ट्रा इंडिकेटरी म्हळ्यार तितली यूज करनाची ते रॉंग कॉन्सेप्ट बिकॉज मॅन्युप्युलेशन म्हणटाना तुमगेले क्लिनिक्सा वचून करका जाता तुमगेले ऑन फील्ड करू जायना आनी करू सोणाची युजली ते सेकंड पिक्चरान तुम्ही पळयता त्या मोबिलायझेशन करतसाची म्हळ्यार तुमकां खंय जो एक गल्ला म्हणके जाला तक मात्र दिव येता बीन फ्रिक्शन मसाज म्हळ्यार बेसिकली तुमगेले टेंडन्स आसा तुमगेले हातान तूच बोट्टान दिवचे तुमकां तांतू सर्क्युलर मोशनान तू या ट्रान्सफर्स मोशन वर्टिकल मोशन म्हणटा सो ताजे निमित्त तुमगेले कोलाजन प्रोडक्शन चड जाता म्हळ्यार तुमगेले मजल टेंडन आनी प्रोटीन अंशू चड जावचे सर्क्युलेशन चड जावचे म्हणून तावे एक मेन कॉन्सेप्ट मसाज म्हण सो ह्या एक साना कॉन्सेप्ट मसाज म्हण सो मेन इम्पॉर्टंट म्हण येत फॅक्टर दुसरी पुरा मस्त दुसरी पुरा मस्त मसाजान मस्त टेक्निक्स आसा सो मेन आमी स्पोर्ट्स पॉप्युलेशन असेल फ्रिक्शन मसाज कर म्हळ्यार तांकां एक मांस जावन न्हू तेची एक टायटनेस जाता तेची टायटनेस आशिल्ली निमित्त थंय एक ट्रिगर म्हणटा म्हळ्यार तांची स्पॉटार आपल्याला एक दूख येवचे सो ताका परे मसाज बेस्ट म्हण आनी हांव लेखता फिजिओथेरपिस्टाक म्हळ्यार आमगेले एक देहान तू थंय ट्रिगर पॉइंट्स म्हण आसता थंय सकून दूख येवची त्या पुरा कस खंय आसता म्हण गोत आसता थंयची अमर कुडले पुरा दूख येवन जाता म्हळ्यार मांसाचेर ते बेल्लीक पुरा म्हळ्यार आतां बेल्ली म्हळ्यार मांसाचे पार्टान तुम्ही खंय कॉन्ट्रॅक्शन चड आसा तर केसां जाल्यार नॉर्मली म्हणजे जाल्यार केसां जट जायना केस उरले म्हळ्यार दिगज आसता तशीच मांसाकय तशीच खंय खंय म्हळ्यार प्लेसान तू एडिशन्स म्हणटाची म्हळ्यार घट्टी जावची ताका ट्रिगर येता म्हणचे तशी ताका फ्रिक्शन मसाज पुरा बेस्ट आसता तशी अनेक एक स्लाइड आसा थेरपेटिक्स म्हणून या थेरपेटिक मोडालिटीज म्हणून सो स्पोर्ट्स पॉप्युलेशनाक तू यूज जाता बट तितली यूज जायना एक्सरसाइज मेन यूज जाव स्पोर्ट्स पॉप्युलेशनाक सो मोडालिटीज म्हळ्यार आमी फिजिओ आशिल्ले निमित्त आमी मोडालिटी यूज करताची म्हणून जेन्ना कळका म्हळ्यार टेन्स जो या स्टिम्युलेशन मजल कशी तुमगेल्या बल नातील तशी आसल्यार स्टिम्युलेशन दिवन मजल स्टिम्युलेट करता म्हळ्यार मशीना मुखांतर दुखी रिलीव करू दुखी उणी करू का बट ते टेम्पररी म्हळ्यार तुम्ही दुखी उणी करची तर मात्र तुम्ही मोडालिटीज घेवन उतर बसल्यार तुमकां मागीर दुखी येना म्हणू जायना सो अपास दुखी येवची साध्यता आसता मेन तुमगेले मेकॅनिक्स बायोमेकॅनिक्स म्हणटा म्हळ्यार मांस कशी अलायन जाला त्या पुरा बेसिकली सम करका सो अल्ट्रासाउंड दिताची टेन्सय दिताची सो नर्व स्टिम्युलेट करचे या मजल स्टिम्युलेट करचे त्या पुरा आमगेले टेक्निक्स म्हळ्यार लोकांक कसा लेखची म्हळ्यार अल्ट्रासाउंड म्हळ्यार पोटा भितर चरडा पडोवच्या मात्र म्हणून अल्ट्रासाउंड तुम्ही दिव न्हू त्या डिफरंट ताका डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड म्हणजे थेरपेटिक म्हळ्यार ट्रीटमेंट म्हण ट्रीटमेंटा मुखांतर ते अल्ट्रासाउंड यूज कर थेरपेटिक दितान ಸ್ವಲ್ಪ हीट येता थोडी हीट येता बट कळना तितले म्हळ्यार आमी नॉर्मली तांचे एक हेड आसता अल्ट्रासॉनिक हेड ताजे वयर एक मिडियम से घालताची तातूंत आमकां उंचाळी कळना जेल घालताची ताका मिडियम म्हळ्यार फ्रिक्शन पुरा उणी जावो म्हणून सो जेल घालून आमी ट्रीट करता आसतना अल्ट्रासॉनिक वेव्स जेवचे अल्ट्रासॉनिक वेव्स तांतू पास जाता तुमगेले स्किनातून डीप मजल तारी ताजे निमित्त तुमकां अल्ट्रासॉनिक इफेक्ट मेळटा म्हणून येता सो ताका अनेक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड म्हणजे सो या फिजिओन यूज करचे खाली या थेरपेटिक अल्ट्रासाउंड तशीच अनेक एक टेन्स मशीन म्हणून आसा अशें कोणता दिल्ली कूळ चाबिलेश जाता मुई चाबला म्हणके जाता ताका पास इलेक्ट्रोड्स आसा सो खंय खंय दिवका म्हणून कळना आसता सो इलेक्ट्रोड्स आमी स्किना वयर एक दवरता वय जेल घालूनच दवरचे बिकॉज तांतू जाल्यार तुमकां कळटा म्हळ्यार करंट पास करचे ते आमी ते एक लो फ्रिक्वेन्सी करंट पास करचे बट आमी नर्व स्टिम्युलेट करचे नर्व म्हणटाची नर्वाक स्टिम्युलेशन दिवचे सो त्या कॉन्सेप्ट कसा म्हळ्यार एक पेन गेट थियरी कॉन्सेप्ट म्हळ्यार तुमकां एक दूख येता तुमगेले एक रिसेप्टर्स आसा बॉडी दुखेचे ते दुखे रिसेप्टर ब्रेन आतार वचपाशी पुढे तुम्ही टेन्सा तुल्यान एक रिसेप्टर पास कर न्हू तुम्ही त्या ब्लॉक करचे पेन तुम्ही ब्लॉक करताचे ब्रेना वचनात सो त्या टेन्सान तुमकां रिलीव जाता एक सानरी तर म्हणका म्हळ्यार तुमके दूख येता ना तुम्ही एक मारताची टॅप करताची तेदान तुमकां दूख येवन जाता सेम कॉन्सेप्ट टेन्स बेसिकली आसता तशीच हे थेरपेटिक्स पळयतना
अनेक एक थेरपी आसा हायड्रोथेरपी वय वय हाजी बद्दल विशेष हायड्रो म्हण म्हळ्यार उदका म्हण थेरपी म्हळ्यार ट्रीटमेंट म्हण सो उदकान आमी ट्रीटमेंट दिता फिजिओथेरपी उदकान ट्रीटमेंट दिताची म्हण म्हळ्यार बेसिकली आता तुम्ही एक पुला चमकल्या रे सो तांगेल एक विंगड पूल म्हण आसता सो पुला वचून तुमकां भायर करची जायना तेल एक्सरसाइज म्हळ्यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक कसले तुमकां सडनली मल्टिपल फ्रॅक्चर जावन अशा पळोवया मल्टिपल इंजुरी जाता ना तुमकां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पुरा करूंक भायर मस्त कष्ट उदकान तो तुमकां बॉडी वेट थोडे उणी जाता रेजिस्टन्स परत थोडे उण जाता म्हण तशी सो तुमकां उदका रेजिस्टन्स येवच्या कारणांतर सो तुमकां बॉडी वेट उणी जाता आनी तुमकां मस्त प्रॉपर्टीज आसता उदकान तो ताजे निमित्त तुमकां ट्रेनिंग दिवच्याक इम्पॉर्टंट मेन फॅक्टर म्हण सो गेट ट्रेनिंग म्हण म्हणटाची चमकुचे रिती आमी शिकयता तांतू या मुवमेंट तुका हाता दुखी असल्यार हाताची कशी तुमी एक्सरसाइज करूं येता तावे शिकयताची इवन पाटी दुखी जाल्यार नॉर्मल एक्सरसाइज आसा तांकां खंयची बॅक स्ट्रोक ज्या कोर येता की तुमकां खंयची रिती तुमकां स्विमींग कोर येता म्हण आमी शिकयताचे तशी म्हळ्यार एक स्विमिंग करतल्या काही तुम्ही एक्सरसाइज उदकांतूच सो स्पोर्ट्स बॅकग्राउंड घेता ते विंगड कॉन्सेप्ट येता म्हळ्यार तांकां आपास एस कोन खंयची दुखी ताजे प्रकार थंय तुम उदका भितरी रेजिस्टन्स ट्रेनिंग म्हण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणटा ताका त्या दिताची आता स्विमिंग पुलात त्या उदकाक तुम्ही ट्रेनिंग दितना त्या उदक होऊन आसची की थंड त्यावे डिपेंड जाता आपास डिपेंड जाता वॉर्म की तुमगेल कोल्ड म्हण तुमकां खंयची जाव का म्हण बिकॉज तुमकां एक्यूट इंजुरी जाल्यार बेसिकली आमी आयस दवरता कोल्ड जाता बट एक हुंसाण एक दवरून जे एक्यूट इंजुरी जाता हुंसाण दवरल्यार तुमगेल स्वेलिंग चड जाता ताका एक कॉन्सेप्ट आसता हुन दवरल्यार त्या पार्टारी तुका सर्क्युलेशन चड जावचें आयस दवरल्यार कोल्ड थेरपी दिल्यार त्या पार्टार सर्क्युलेशन उणी जाता ताका वॅसो कन्स्ट्रिक्शन म्हणटाची ताका हुंसाण एक वॅसो डायलेटेशन म्हणटा म्हळ्यार आर्टरीज जातुल्यान चड रगत हें जावचें सो हांग तुमकां चड वॉर्म थेरपी दितात आनी म्हळ्यार तुमकां मजल पुरा स्पॅझम जावन आसता टायट जावन आसता जॉइंट स्टिफ जावन आसता ताका पुरा हुंसाणी बेस्ट सो तांणी हुंसाणी उदक दिवेत एक तुमकां कोल्ड मीठ आनी घालता मिठा शाकय दिताची त्या बेसिकली ह्या कॉन्सेप्टार दिनाची नॉर्मली तुमकां पाय्या दुखी तसल पुरा असल्यार मिठा शाक दिता तांच्या पास तुमगेली इलेक्ट्रोलाइट्स आमी तांतू घालच्या म्हण तशी सो तशी हुंसाणी आनी कोल्ड एक पाटी कंबायन जावनूय दिताची म्हळ्यार आमी ब्रेनाक ऑल्टरनेट ब्रेनाक आमी एक फूल करच्या म्हण म्हणटा पळय तशी हुंसाणी आपास थंड हुंसाणी थंड म्हण ऑल्टरनेट जावन दिताची सो दॅट सर्क्युलेशन इन्क्रीज जावो म्हण तशी ती थेरपी सांगतो अनेक आमगे लागी स्लाइड्स आसाची या कसला proprioceptive and kinesthetic training म्हळ्यार एक लाका मिनिंग येता त्या proprioceptive kinesthetic सो ह्या म्हळ्यार थंय ऑन फील्ड हे पुरो करूं जायना पोस्ट तुमगेले इंजुरी जाल्ल्या कसले सर्जरी जाल्ल्या हे नॉर्मल कसले प्रॉब्लेम जायना तशी ह्या पुरो कोर येता proprioceptive म्हळ्यार बेसिकली तुमकां दोळ क्लोज करतना तुमकां सेन्सेशन जावन सुका तुमगेले अँकल हंग आसा तुमगेले गांठी हंग आसा म्हणून सेन्सेशन ताका proprioceptive म्हण म्हणटाची त्या सेन्सेशन कळली जाल्यार तुमगेले proprioceptive फंक्शन समना म्हणून कायनेस्थेटिक म्हळ्यार तांची पोजिशन म्हणून तुमगेले आतां दोळ बंद करून हात खंय दवरला तुमगेले गांठी खंय आसा त्या परत तुम पोजिशन सेन्स आसुका सो त्या ट्रेनिंग बेसिकली आमी बॅलन्स तांणी एक पिक्चरान तो दोन्ही पिक्चरान रबला ताजे वयरी सो त्या वर्बल बोर्ड म्हणटा सो बॅलन्स ट्रेनिंग दिताची या तुमगेले बॉल दिसता त्या फिजिओ बॉल जिम बॉल वय पिलाटे एक विंगड कॉन्सेप्ट सो पिलाटे म्हळ्यार तुमगेले बेसिकली स्ट्रेचिंग कोन फ्लेक्सिबिलिटी हाडोवचे सो आमी स्पोर्ट्स पॉप्युलेशन त्या पुरो करूं गेल्यार तांगेले माम्स कशे म्हळ्यार आमी कूल डावन हे वॉर्म अप दिताचे ओवर स्ट्रेच जाता सो ओवर स्ट्रेच करूं काही नज आमी सो कितले स्ट्रेच जावका तितले स्ट्रेच करूं सो ह्या बेसिकली कोर बिल्डअप करूं म्हणून कोर म्हळ्यार तुमगेले एक फाउंडेशन्स मध्ये अंतशी त्या बॉडीचे सो म्हळ्यार कोर म्हळ्यार तुमगेले एद्राचे साइडाचे पाटीचे पुरा भाग तुमकां स्टेबिलायज दवरून घेवचे कोरान सो तुमगेले कोर वीक असल्यार तुमगेले पाय्या दुखी स्टार्ट जावचे पुरो तुमगेले हाता चढते पाय्या तुल्यान दुखी सो त्या पुरो तुमी स्ट्रेंथन करचे मागीर तुमगेले बँड्स म्हण मेळटा फिजिओथेरपी रेजिस्टंट बँड्स कलर सो ताजी त्या पुरो यूज करून आज डिपेंड जाता ताका एक रेजिस्टन्स आसता कितली रेजिस्टन्स म्हणून सो ताजी पाटी दुखी त्या परत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली आमी वेट्स धरनाची तशी वेट्स मात धरले डंबल्स मात धरले तुमकां खाली वेट ट्रेनिंग जाता रेजिस्टंट बँड जाल्यार तुमकां ताजे स्ट्रेचिंग प्लस रेजिस्टन्स म्हळ्यार स्ट्रेंथ जाता सो वेट प्रमाण म्हणतना म्हाका एक कसो प्रश्न ओळख आसत म्हळ्यार आता जिम आवतल मनशांक
एक 2 दीस जिम करतरी तांकां हातपाया दूख सुरू जाता वावूंट अशी सुरू जाता तांणी कसं कोरक तांणी तांच्या फर्स्ट मॅरेथॉन म्हणल्या प्रकार हांगनी मस्त केसेस पळयला मस्त केसेस म्हाकाय मेळ्ळा जिम्मात उल्यान पुढे हेवी लिफ्ट करता वितली लिफ्ट करता तितली किलो लिफ्ट करता जाल्यार म्हाका दुखी कशी म्हूण मेन ओव्हर यूज इंजुरी जिम्मा जावची पुरा ओव्हर यूज इंजुरी म्हळ्यार तांकां टेक्नीक तितले गोत आसना कशी उबारची म्हणून उबारल्यार तांणी तांची प्लेसार स्ट्रेस पोवून ओव्हर यूज जाता प्लस मेन तांणी वॉर्म अप करताची एक्सरसाइज करता म्हणजे तांगेलें कॉन्सन्ट्रेशन कसं मजल बिल्ड करची त्या कोण शिदा धांवताची कूल डावन करण्याची सो कूल डावन मेन अगत्य स्ट्रेचिंग्स मेन अगत्य सो तांची डोम्स मुखारसून येवचे पुरा थोडे प्रॉब्लेम्स थोडे डिले करता एक उणी करता म्हणून सो तांणी पुरा मेन कूल डावन पिरियड थोडे चड कोण कूल डावन अवेर कॉन्सन्ट्रेट कोरका म्हणून तशीच आमी कोडियल गांवां पळयल्यार हे पॉवर लिफ्टिंगाचे मस्त जनाक एक उमेद आसा तांणी कसं जाता म्हळ्यार सुरवेक तांगेली बॉडी पुरो लायक आसता बॉडी बिल्डिंग जावन आसता म्हळ्यार फिट आसता तांणी मागीर म्हणटा तांगेले ते एकदम म्हणून जंबील अशें जाता लांबता स्किन मागीर तांकां मसल टेर आनी प्रॉब्लेम जाता हांनी कसं ताका तांची ताका एट्रोफी म्हणजे एट्रोफीड मजल म्हणजे म्हळ्यार तांगेली बॉडी पुरा करतात आनी तेदान कॉम्पिटिशन टायमार पुरा बॉडी पुरा बिल्ड जाता तुमगेले फॅट कंटेंट उण जावन मजल बिल्ड जाता म्हणून ताज नंतर जिम बिनी सोडल्यार या तितले ट्रेनिंग कोर नशील ट्रेनिंग अशी आतां थोडे लो इंटेन्सिटी करता बिकॉज तितले कंटिन्युअस करू कोणाकय साथ दिना लो इंटेन्सिटी करता आनी त्या मजल पुरा एट्रोफी जाता म्हणून म्हळ्यार जाल्लेले मजल तितले स्ट्रॉंग जाल्लेले मजल फायबर्स येतगेले सायज इन्क्रीज जाता ते इन्क्रीज जाता कसं जाता म्हळ्यार मुखार तूं त्या एक्सरसाइज दिनातल्यार त्या वेस्ट जावन वता मजल वेस्ट जावची म्हणून आसा मजल वेस्टेज म्हणटा ताका तुम्ही कसं यूज करनाचे पळय त्या वेस्ट जाता सो ताजे निमित्त तांगेले त्या म्हळ्यार पडला म्हणके लांबला म्हणके आसा तशें मजल थोडे वीक जावन आसता म्हणून आता हांव एक ಕೆಲವು ನಿಮ್ಗಿತ್ತ ताका कोल्ड कंप्रेस म्हळ्यार ಐಸ್ दवरकागी हून दवरकागी म्हणून सांग्यांची पाया याक उळकल्यार आपासता डिपेंड जाता तांचे म्हळ्यार एक्यूट असल्यार आईस सामान्य तूं चढते आईस दवरचे तांची सडन जाता पूर खंयचे दुखीक सडन जाल्यार कोल्ड कंप्रेस दिवची हुनशाक दिनाची मागीर त्या लेटर स्टेज क्रोनिक जावन वचता दुखी उणी जायनी म्हळ्यार 3 महिने गेले 2 महिने ताज नंतर आईस दिवचे नाची बिकॉज आमकां ताज नेक्स्ट स्टेप आमगेले सर्क्युलेशन इन्क्रीज करता म्हणून सो ताज नंतर आमी हुनशाक दिवचे तशीच आनीक एक स्लाइड आसा आमगे लागीं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स इंजुरी सो प्रिव्हेंटिंग द इंजुरीज इज द बेस्ट मॅनेजमेंट म्हळ्यार आमी फर्स्टाक मॅनेज करचे पुढे आमी प्रिव्हेंट करचे लायक म्हणून सो तांकां आपास स्पोर्ट्स स्पेसिफीक ट्रेनिंग दिताची त्या सेकंड पिक्चरार तुमके रेजिस्टंट बँड घालून धांवचे सो रोटेशनल मुवमेंट्स या तुमगेले स्पीडान धांवताना तुमके एक स्पीड येता तुमगेले ग्रॅव्हिटी वे पुल जातना ताजे निमित्त मागीर फर्स्टा पिक्चर तुमकां एजिलिटी ट्रेनिंग म्हणून एजिलिटी म्हळ्यार तुम्ही स्पीडान तू धांवता आसल्यार डायरेक्ट तुमगेलें डायरेक्शन सडनली तुमकां चेंज करपाक जाता ताका एजिलिटी म्हणजे सो तसले जाल्यार ट्रेनिंग तुमकां एजिलिटी ट्रेनिंग जाय न्ही बट तुमी फिल्डिंग असम करता म्हळ्यार तुमकां असम करूं जायना बिकॉज तुमकां कॉन्सेप्ट एक बास्केटबॉल प्लेयराक सडनली तुमकां ट्विस्ट करता जाल्यार सडन डायरेक्शन चेंज करता जाल्यार फुटबॉलाक तुमकां जायना सो एजिलिटी स्पेसिफीक जावन खंयचे स्पोर्ट्स जो खेळटास ताजे प्रकार आमी एजिलिटी जो एक पवर आनी आमगेले कॉन्सेप्टार फिजिओ कॉन्सेप्टार फर्स्ट आमी तांची इव्हॅल्युएट करून हाका खंयची मांसू बल उणे आसा खंयची मांसा बल चड आसा म्हणून तांगेले एक ग्रेड पळोवन मांसाचे आमके ग्रेड आसा मांसा ग्रेड पळोवन ताजे प्रकार आमी कॉन्सेप्ट या प्रोटोकॉल रेडी करताचे आमकां तांणी कशी धांवतांची कशी शोल्डर मोबिलिटी करचे त्या प्रमाणे तुम्ही दाखयला जंप करचे डीप स्क्वॅट दुसरे नमनेचे वॉर्म अप एक्सरसाइज अशी दिसता म्हाका त्या पळयल्यार या कसं म्हळ्यार फंक्शनल मुवमेंट स्क्रीनिंग एट फिटनेस टेस्ट म्हणून सो हाका कसं कॉन्सेप्ट म्हळ्यार आमी खंयचे स्पोर्ट्सांत वतना बेसिकली तांणी फंक्शनल मुवमेंट FMS म्हणटाची आनी फिटनेस टेस्ट करताची सो एक कसं कॉन्सेप्ट कशी हिस्ट्री डेव्हलप जालेली म्हळ्यार पुढे एक US एक फिजिओथेरपिस्टानाची नमुनांतर इंजुरी पळोवन नमुनांतर तांगेल्या हिस्ट्री पुरा आयकून सो त्या घेवन एक स्टडी करून जनरल म्हणजे खंयचे स्पोर्ट्स असो खंयचे स्पोर्ट्सांत वेरियस स्पोर्ट्स आसा सो खंयचे स्पोर्ट्सांत मेन खंयचे प्रॉब्लेम्स आसता म्हणून घेवन ताणें 7
काइंड ऑफ टेस्ट एक कॉम्पोनेंट्स कोण FMS रेडी केलेले आसा. सो फंक्शनल मुवमेंट स्क्रीनिंग तांकां तांकां दिसता वेरियस डीप स्क्वॉट म्हळ्यार तांकां कितले बागसूचे जाता म्हण त्या पळयताची. सो एगेन तांकां फाटी दुखीन कितली जाता त्या पळय. सो टेस्ट आमी मेन कसं लेखूक म्हळ्यार आमी रिक्रिएशनल प्लेयर्स वयरी या यो पुरा करूं जायना. आमी यो पुरा आयकून अशा पुरो त्या पुरा हाय एंड टेस्ट. सो त्या पुरा कॉन्सेप्ट हांगा करूं जायना. प्रोफेशनल प्लेयर्स विंगड टेस्ट असता. रिक्रिएशनल कसं पुरा साध्य तसं त्यात आनी कोण एसेस करून ताजे प्रकार खेळ येता. आता तुम्ही स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट जल्ले निमित्त हांव तुमगेला एक प्रश्न निमगीत अखेरी प्रश्न मुगेलो आमकां समयावकाश ना न्ही. प्रश्न कसं म्हळ्यार ते सामान्य जन ते बालमंच जेवो इवन अदरवायज आमकां एक एक्सरसाइज करचे एक तसल एक उमेद असल्यारय करूंक साध्य जायना. कसं की नमूनवार कारण अशा पुरो अनेक कारण अशा पुरो. तसल मनशांक तुम्ही एक्सरसाइजाची कितली गरज आसा कितली अगत्य आसा आनी कसं नमूने एक्सरसाइज केल्या चांग म्हण म्हणटा. मेन म्हळ्यार तांकां आपास म्हणलेले प्रकार कसं प्रॉब्लेम म्हण बेसिकली. सो खंयची निमणी प्रॉब्लेम सांगचा बिनी आतां नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल जाल्यार एक्सरसाइज आतां कोरका जाल्यार आमी तांकां एसेस करताच फर्स्ट. मेन तांकां एक्सरसाइज म्हणून जनरल एक्सरसाइज दिनाची एसेस कोरून कसं मजल तांगेले एक स्टेबिलिटी आसा म्हण पळोवन जनरल एक्सरसाइज दिताची. आणि मेन जावन जनरल पळोवचे गेल्यार कोर बिल्डअप करूं म्हणटाची. एक ब्रिदिंग वयर कॉन्सन्ट्रेट कोरका आणि एक कोर बिल्डअप कोरका म्हणटाची. तुमगेले कोर एक फिट आसवा एक ब्रिदिंग समजवा तर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम तुम्ही एक स्टॉप कोर येता म्हणून. कोर म्हणल्यार म्हणजे तावळी आमी मस्त नमने कोर ऍक्टिव्हिटी एक्सरसाइज करता. ब्रिजिंग म्हण आसा खूट उबार न्हू वैरी दवरचे थोडे वेळ 10 सेकंड तसल पुरो मस्त म्हणून करताची. प्लँक तांचे कोर तांतू प्लँकान कोर ऍक्टिव्हेट जाता. प्लस तुमगेले विंगड एबडॉमिनल एक्सरसाइज क्रंचेस म्हण असता या स्क्वॅटिंग करताची पुशअप्स करताची. सो पुशअप्स करताना बेसिकली कसं कसं पुरा मजल तुमकां इम्प्रूव्ह जाता म्हण तुमकां कळटा. सो तशी प्लँक त्यावेळी प्लँक करताना प्लँक तुम्ही कराची इतली करा इतली डिग्री करा म्हण म्हणू जायना. मजल आमी टेस्ट कोरनूची आमी कोरका जाता म्हण तशी एक्सरसाइज करतना जाल्यार सो तांकां दिताना 10 दिनाची आमी एक 3 जो 4 तांकां मेन कसं जाल्यार एसेस कोरनूची एटलिस्ट या पण कोरका म्हणून आम्ही सांगताची मागीर ताजे नंतर प्रोग्रेस करता. म्हळ्यार एक पण एक्सरसाइज स्टार्ट करचने एका नंतर एक कोरका आणि ताका प्रत्येक नमून्याची एक्सरसाइज करू जाता म्हणून खंयची तुमगेला जिवाक सुटेबल आसा की त्या मेन कसं म्हणजे फर्स्ट स्टॅमिना बिल्डअप करची एक्सरसाइज फर्स्ट कार्डिओ करची एंड्युरन्स एक्सरसाइज ताजे नंतर स्ट्रेंथ वेरी सायमल्टेनियसली कॉन्सन्ट्रेट कोरका म्हणून तुमकां ते स्टॅमिना ना दवरूक तितले वेळ जायना म्हणटा ना स्टॅमिना पावर तुमगेलो उणें आसा म्हणून. सो फर्स्ट स्टॅमिनार कॉन्सन्ट्रेट करून मागीर सायमल्टेनियसली स्ट्रेंथ वेरी तदानच कोर येता एक मागीर केल्यार जाता म्हणून. इतले वेळू फिजिओथेरपी ह्या विषयारी माहिती दिले डॉक्टर पी चैत्रा भट हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर. जशीची आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.